सगळे जबाबदारीन वागतात, जबाबदारीन वागपाक जाय। परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन येवकार दिता। सगळ्यांत पयलीं ही कार्यावळ सुरू करच्या आदीं सेवा दल फाटो राजन घाटे हांच्या फुडारपणा खाला आमच्या मुखार आमच्या सगळ्या बरोबर वंदे मातरम गीत गायतले आणि कार्यावळीची सुरुवात करतले। सगळ्यांक विनंती आसा की तुम्ही सगळ्यांनी आपणाच्या जाग्यार उबे रावचे। सगळ्या कार्यकर्त्यांक विनंती आसा तुम्ही सगळ्यांनी उबे रावचे। वंदे मातरम गीत गावच्या पयलीं हे स्थान जावन आसा स्वातंत्र्य वीरांचे सुटके झुजाऱ्यांचे। या पवित्र स्थानार आमी सगळे एकठावले आसा गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान। आमकां सगळ्यांक खबर आसा कांय दिसा फाटीं पोप फ्रांसीस हांचें निधन जालें आनी ताच्या नंतर पहलगाम काश्मीर हांगा जायते भोंवडेकार आतंकवादी हल्ल्यान या संवसाराक सोंपले। त्या सगळ्यांच्या आत्म्याक शांती लाभची देखून एक मिनिट आमी सगळे शांतता पाळून देवाकडे मागणे मागूया की त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो। देव बरे जाऊ। सावधान, वंदे मातरम गान शुरू करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। प्रेम विश्राम, सभी लोग बैठ जाइए। आणि संविधान बचाव अभियानाचे चेअरमॅन कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांकां आपयता की तेंच्यांनी आयचे ह्या बसकेक सगळ्यांचे स्वागत करचे आणि आयच्या कार्यावळीचो उद्देश हांगा पटोवन दिवचो।
तुमच्या मुखार येता गोंयचो आवाज काँग्रेसचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस. आयचे आमचे मदीं आसा गोंयचे प्रदेश काँग्रेसाचे इन्चार्ज जे स्पेशली हांगा आयिल्ले आसा श्री माणिकराव ठाकरे, आमची सेक्रेटरी इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे GPCचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे केपेंचे MLA बाब एल्टन डिकॉस्टा, आल्दोनचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे सगळे फ्रंटल चीफ जे आसा, सगळे लीडर आनी तुमी सगळे जे हांगा आयिल्ले आसा, सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वताच्या भारार तुमी घर दार सोडून सगळे हांगा आयले फक्त एकच प्रश्न जो आमच्या फुडल्यान आयिल्लो आसा, संविधान. आयज देशभर सगळ्याक हुस्को जाल्लो आसा. संविधान बचाव म्हणटात. इतलो हुस्को कित्याक? बारीक तर आमी पळयत, आयज जे आमी हांगा आयिल्ले आसा आमचो हो हुस्को दाखोवपाक तो हक आमकां संविधानान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, त्या खातीर आयज आमी हांगा येवन उलयता. सरकारान कितें रॉंग केला ते आमी उल्लेख करता, जाल्यार हो आमकां हक संविधान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना हांगा एसेंबल जाल्ले आसा तेय संविधानान दिल्ले आसा. हो आमचो हक. आनी हो सरकार हो भ्रष्टाचार जनता पार्टी पळय म्हणटा तो हो आमचो हक काडूंक सोदता. हालींच आमी पळयला जो भारताचो व्हायस प्रेसिडेंट आसा ताणें चीफ जस्टीस आनी सुप्रीम कोर्टाचेर एक हमला केल्लो आसा, ताका अटॅक केल्लो आसा. कित्याक? आमचो संविधान 3 भागांनी डिवायड करता, ज्युडिशरी, लेजिस्लेचर आनी एक्झिक्युटिव्ह. आनी असो एक कायदो काडलो पार्लमेंटान जो खुबशा ऑर्गनायझेशनांनी आनी मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटांनी हो चॅलेंज केलो सुप्रीम कोर्टान. आनी सुप्रीम कोर्टान कितें ऑब्जर्व केलें, सो व्हायस प्रेसिडेंटान सुप्रीम कोर्टाक अटॅक केलो. हो व्हायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार नंबर 2 आफ्टर द प्रेसिडेंट. आनी प्रेसिडेंटाक ओथ दिता चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आनी ताकाच तुमी अटॅक करता. ताजे उपरांत तांचो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट निशिकांत दुबे म्हूण ताणें अटॅक केलो. आनी जेन्ना लोकांक राग आयलो ते म्हणपाक लागले व तांचे विचार आमचे विचार न्ही. 10 मार्च 2024 कर्नाटकाचो एक MP अनंत कुमार हेगडे म्हूण ताणें अटॅक केल्लो. 2/3 मेजॉरिटी मेळल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले न्ही. दिस इज द अटॅक. दिस इज वॉट दे आर हॅव्हिंग इन द मायंड की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय. ह्या खातीर आमची गरज आसा आयज हो संविधान सांबाळपाक. आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्ही पळयलें आसतले खुबशा लोकांक, खुबशा जर्नलिस्टांक जाणी तेन्ना आवाज आपणाचो वयर काडलो तांकां काडटा आनी भितर उडयता. दिस इज द अटॅक ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच. जेन्ना लोक रस्त्यार येता, आपणाचो भितर राग आसा, हुस्को आसा तो दाखोवपाक, आपणाचें एक्सप्रेशन दाखोवपाक तांकां काडटा आनी भितर उडयता. अटॅक ऑन द एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. आमच्या गोंयांत आमी पळयलां सध्या हो जो सरकार आसा भ्रष्टाचार सरकार हांकां कंट्रोल करता मोदी आनी शाह. आमचें कांय चलना. हो पळय सरकार आसा गोंयांत तो पपेट सरकार आसा. आमचे कायदे चेंज केले, कसले कसले कायदे हाडले आमचे जमनी विकपाक. आमचे गोंयची आयडेंटिटी कितें, आमची अस्मिताय कितें? अस्मिताय म्हळ्यार आमी जेन्ना गोंय म्हणटा, गोंयकारपण म्हणटा, ते गोंयकारपण तर काडले गोंय उरपाक ना. That is our identity and that is the attack by this भ्रष्टाचार सरकार गोंयचो.
आनी ताका कंट्रोल करता कोण? दिल्लीच्यान मोदी आनी शाह. मोदिफिकेशन ऑफ गोवा चालू आसा आता. कसले कसले जमनीचे कायदे काडले आनी सगळे ह्यो जमनी आमचे कडेन घेवपाक जायना. फक्त हे दिल्ली फाटी येता आनी घेता. आमची अस्मिताय कितें? लोक गोंयांत कित्याक सेटल जावंक सोदता? आमची अस्मिताय म्हळ्यार आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर, आमच्यो न्हंयो. 2016 आमच्यो न्हंयो काडून दिल्यो. सध्या आमची म्हादय डायवर्ट केल्ली आसा आनी हो पपेट सरकार हो आमकां ब्लेम करता. हो पपेट सरकार डायरेक्शन घेता फक्त खुर्च्यो सांबाळपाक आपल्यो. डीपीआर कोणे हाडलो? डीपीआर कोणे एप्रूव्ह केलो? हो मोदी सरकारान एप्रूव्ह केलो 28 डिसेंबर 2023. ही आमची सगळी अस्मिताय चेंज करूंक सोदता. त्या खातीर आयज आमी जमुल्ले आसा. गोंयचेर अटॅक जाल्लो आसा आमच्यो. आयज आमचे एसटी भाव, खुबशे हांगा भाव भयणी आसा जे गोंय सांबाळलेले 100,000 पयलींच्यान, आयज ते आपणाचो हक मारपाक रस्त्यार येता. आयज जो भंडारी समाज आसा इतलो मेजॉरिटीन तांकां फटयता, डिवायड करून दवरलेले आसा. हे डिवायड करून तांचे जे ब्रिटिशार करताले पळय हे तांचे कल्चर, आमचे कल्चर न्ही हे. आयजूच द प्रिंट म्हणटा ताचेर बरयल्लें आसा रिगार्डिंग गोवा डिड नॉट चूज टू बिकम काझिनो सिटी. इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉरल गॅम्बल. द प्रिंट सांगता. आमी हे ओपोज करता. आयज हांगा काझिनो आसा. आमची पवित्र न्हंय आसा मांडवी जी म्हादय म्हणटा तातूंत काझिनो आसा. ही सगळी न्हंय पिड्ड्यार करून दवरलेली आसा. आयज कितें आसा जी आमचे गोवा वॉज वन ऑफ द सेफर स्टेट इन इंडिया. 12 वरांचेर 12 o'clock इन द नायट एक बायल मनीस सेफली वचूंक शकताली. आयज ते बायल मनशेक असली भिरांत आसा की जेन्ना ह्या रस्त्यार येता आतांच्या टायमार 5 सुवांक एक काझिनो वाले कोण टुरिस्ट येता ते विचारता आप कितना लोगी मेरे साथ आओगी का? इज दिस व्हॉट वी हॅव केप्ट गोवा फॉर? या सरकारान हाडून हे द प्रिंटान सांगता. द पीपल डिड नॉट ब्रिंग. इट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉरल गॅम्बल. दुसरं म्हळ्यार आमी जेन्ना संविधान म्हणटा जो अटॅक जाल्लो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर, पहिले आमचे 10 MLA घेवन गेले, चोरी करून घेवन गेले. ताजे उपरांत 8 MLA घेवन गेले. एका सायडीक बरेंय जालें. आमी म्हणटा कचरो गेलो, काँग्रेस साफ जाली. बट दॅट वॉज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हे कॉन्स्टिट्युशनान अलाव करूंक ना. सो हे ओपोज करपाक आमी आयल्या. आयज कितें जाता? डेली मर्डर, रेप, ड्रग केसीस, एट्रॉसिटीज ऑन विमेन. वो सरकार सारको फेल जाल्लो आसा. आयज नॉर्थ गोवान ड्रग ट्रेड कंट्रोल करपाक एक MLA आनी मिनिस्टरा भितर टक्कर जाल्ले आसा. दोगूय BJPचे. आयज खंय तर वचत भारताक सगळे म्हणटात नॉर्थ गोवा इज अ ड्रग स्टेट. हे आमी चेंज करपाक जाय. हे पळय भारतीय जनता पार्टीच्या जे भ्रष्टाचार पार्टी म्हणटा आमी तांणी कंट्रोल घेतिल्लो आसा. तांचो कंट्रोल तोडपाक जाय. आनी लास्ट म्हळ्यार वाचोट आनी टायम घेना कित्याक आमचे खूब उलोवपी आसा. आमी ल्हानपणार आशिल्ले वाडले हांव गेम खेळटाले चोर पुलीस म्हण. थोडी वर्सां पयलीं हांवें म्हळें द गेम हॅज चेंज. इट हॅज बिकम पुलीस चोर. आतां परती गेम चेंज जाल्ली आसा. चोर चोरा फाटल्यान धांवता आनी पुलीस पुलिसा फाटल्यान धांवता. असली आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. तुम्ही पयलें आसतले द पुलीस आर चेसिंग द पुलीस. हे आमी मेळून जेन्ना आमी म्हणटा, जेन्ना आमी आवाज काडटले, जनता आवाज काडटली, सरकार बदलतलो. देव बरें करूं. देव बरें जावं. मागतात की जायना आवाज. हितून आमचो भारताचो जय जयकार जावचो ना. आमच्या मदीं बायलां आसा, तरणाटे आसा, सगळे आसा. भारत मागतात की वालोर. संविधान बचाव म्हणटलो तुम्ही म्हणपाचे देश बचाव. संविधान बचाव वालोर. संविधान बचाव. संविधान बचाव. भारत मागतात की. देव बरें जावं. आता तुमच्या मुखार आपणाचे 2च मिनटांनी विचार व्यक्त करपाक आपयता गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसच्यो अध्यक्षा डॉक्टर प्रतीक्षा खलप.
नमस्कार. आमच्या मुखार उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त, सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, मिडिया भाव भयणी आणि बाकीचे आमचे गोयचे सगळे भावांनो आणि भयणीनो, आयज तुमच्या मुखार हांव फक्त गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून उभे ना, पण एक भारत देशाचे जबाबदारी असलेले नागरिक म्हणून उभे आसा आणि माझे मत हांगा मांडटा. आयज दुर्दैवाची गजाल असा की गोया सारख्या प्रांतान आणि भारत सारख्या देशान आमकां संविधान वाचोवपा खातीर असलो अभियान घडोवन हाडचो पडटा. पण हे हाडचो पडटा कित्याक? आमी पयला आमच्या आणि तुमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकाक, एक सर्वसामान्य महिलेक आयज संसार चलोवपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा. त्रास जाता आमचे डे टू डे रुटीन एक्टिविटीज करपाक, आणि ते म्हणजे आमी पळयला म्हारगाई वाडला. जे बाकीचे भारत देश सोडून ल्हान ल्हान देश आसा, आमचे नेबरिंग कंट्रीज आसा, भूतान सारखे, थंय सुद्धा LPG प्राइस आणि पेट्रोल डिझेलाचे रेट भारतापेक्षा कमी आसा. हे कित्याक घडटा? हे सगळे जावन आसा आयज भ्रष्टाचारी हे भाजप सरकाराचे सगळे करणी. तेंची आमी प्रशासन पळयला, कंप्लीटली पूर्णपणे कायदा व्यवस्था सगळी अपयशी ठरलेली आसा. आणि विथ प्राइस रायज हे सगळे उज्ज्वल योजना असे सगळे योजना लॉन्च केलेले भारतीय जनता पार्टीन, पण ते एक फक्त जुमला जावन आसा. कित्याक असे सगळे केले लॉन्च आणि मागीर सिलिंडर दिवकूच ना. उज्ज्वला असे म्हटले तेंच्यांनी योजना, पण आमच्या भारतीय समाजाच्या सगळ्या महिलांका एक अंधकारान ढकललेले आसा. आम्ही पळयता क्रायम रेट कितलो वाडला, इतलो वाडला की नॅशनल क्रायम रिपोर्ट्स ब्युरो जे आसा तेंच्यांनी 2022 पासून आपलो रिपोर्ट लॉन्च करूंक ना. कित्याक करूंक ना? तेंका खंय तरी भंय आसा दाखोवपाक आयज जी परिस्थिती पावल्ली आसा गोंयची आणि ह्या देशाची. आम्ही पळयले मांद्र्यान एक वृद्ध महिलेक तेंचेर गाडी चडोवन मर्डर जाता. काणक्या सारख्या ह्या जाग्यार 7 वर्साच्या चेडवाक अपहरण करपाचे प्रयत्न करता. तशेंच आमी पळयले वास्को ह्या वाठारान मानसिकरित्या डिसेबल्ड असलेले, अपाहिज असलेले चेडवाचेर सामूहिक बलात्कार जाता. आणि राया साउथ गोवा सालसेतान 24 वर्साचे चेडू जॉब ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आसा म्हणून आपलो जीव सोंपयता. आणि असे खूपशे मर्डर, रेप, किडनॅपिंग हे सद्दां आमी पळयता. ह्योच तो गोंय, आमी जो विचार पयल्लो आमचो सपनांतलो गोंय ह्योच, पण ना. आता वेळ येयल्लो आसा आवाज उठोवपाचो. सगळ्या महिलांनी, सगळ्या जनतेनी एक जावंक जाय ह्या भ्रष्टाचारी भाजपाच्या विरुद्ध, आणि संविधान राखूंक जाय. आता आम्ही पळयले हे जे आम्ही मुद्दे मांडले, तुमच्या आणि आमची सारखी सर्वसामान्य जनता आयज उलोवपाक शकता, प्रश्न विचारूंक शकता. ह्या बुकान संविधान जो आमचो धर्मग्रंथ आसा तेंच्यांनी आमकां रायट दिल्ले आसा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पण ते सुद्धा हे सरकार आता आमकां आयज आमचो रायट यूज करपाक दिना. उलयले जाल्यार जे कोण प्रश्न विचारता तेंका अटॅक करता, अरेस्ट करता. आमचे देशाचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीजी तेंका अटॅक केला या सरकारान. ED, CBI चो गैरवापर करतात आणि अटॅक करतात आणि उलोवपाक दिना. पण आता आम्ही भिवची ना, देशाची आणि गोंयची जनता भिवची ना, आणि परत उत्तर दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. ह्या भारतीय जनता पार्टीक आपल्या पावराचो, सत्तेचो माग चढलेलो आसा आणि तांकां तेंची जागा दाखोवन दिवंक जाय. आम्ही सगळी जाणां
एकठांय जाऊया आणि पूर्णपणे या संविधानाचे रक्षण करूया. वेळ येयल्लो आसा हे संविधान बचाव अभियान गांवां गांवांत भरपाचो. आयज तो आमी हांगा लॉन्च केलो, पण सगळ्या गांवांनी सगळ्या प्रांतांनी आमी तो संविधान बचाव यात्रा व्हरतली. इतली थोडी 2 उतरां उलोवन हांव म्हणूंक सोदता, सोंपोवंक सोदता 2 उतरां उलोवन, पण एकूच म्हणूंक सोदता, आमकां काँग्रेस कार्यकर्त्यांक नांवां दिलीं वयता देशद्रोही, एंटी नॅशनल. कित्याक की आमी भाजप सरकारा विरुद्ध उलयता, पण सरकारा विरुद्ध उलोवप, काम जेन्ना करना तेन्ना उलोवप हो आमचो हक्क आसा आणि तो आमी राखतली. हांव इतलेंच लास्ट एक स्लोगन म्हणून तुमकां मागता. म्हाका 2च मिनटां दिल्ली आसा एंड आय एम एंडिंग माय स्पीच. अमरनाथ म्हाका पळयता हांगा, पण एक सांगता, आमी एक स्लोगन म्हाज्या बरोबर तुमी म्हणया. हांव एक उतर म्हणटलें आनी तुमी म्हणटली संविधान हम बचाएंगे. न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे. मातशें मोठ्यान म्हणटा, न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे. आजादी का गीत गाएंगे, संविधान हम बचाएंगे. भेदभाव को मिटाएंगे, संविधान हम बचाएंगे. ना डरेंगे ना झुकेंगे, संविधान हम बचाएंगे. थँक यू, धन्यवाद. जय गोय, जय काँग्रेस, जय संविधान. देव बरें जावं. डॉक्टर प्रतीक्षा. आणि आता तुमच्या मुखार महेश नादार. नमस्कार. आयज गोंयांक राबपाक जे लोक उपस्थित आसा तांकां सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार म्हणटा. गोंयांत बेकारी, ड्रग्स, लॉ एंड ऑर्डर आनी असले खुबशे गोश्टीचेर आमकां आवाज काडपाची गरज आसा. पूण आयज हांव फक्त ड्रग्स आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतलो. The youth of Goa are being fooled day in and day out, but being promised अच्छे दिन. हांव विचारपाक सोदता सरकाराक, खंय गेले हे अच्छे दिन? बेकारी आजुनूय आसा. यूथ आजून बेकार घरान बसल्यात with a hope that they will get jobs. पूण जेन्ना जॉब आसता, स्कॅम जाता. They try to scam the youth by asking for bribe, but no action is taken against the culprit, but the youth is suffered by being cheated. A bigger impact, they don't provide jobs, but they push them towards drugs. The same issues that the BJP government promised the youth, that they'll bring the good days, that they promised to have a better future for the youth, have failed. The current government has institutionalized corruption and cover-ups. It's a complete failure, and it is just not failure, but betrayal of the youth, betrayal of the people. It's time that the youth come together and show that the current BJP government stands no chance in 2027, that the current BJP government will have no chance in fooling them again. It's time the youth shows that they are smarter than the government and they know how to get back on the government on these issues which have failed the youth of Goa today. Today, Goa is considered to be the drugs capital of Goa, India. Why? Because BJP has failed in every area to curb drugs and to provide employment. So I would like to close my speech by saying, to be the change, let's be the change.
and let's show BJP their place in 2027 by bringing back the actual People's Party, that's the Congress Party. Thank you. आदवोगाद आणि काँग्रेसचो आमदार हर्डोळचो आमदार आदवोगाद कार्लोस आल्वारीस फरेरा हांव म्हणटलो जिंदाबाद जिंदाबाद तुमी म्हणपाचें संविधान जिंदाबाद दोतोर वयर पावस म्हणसर स्लोगन दिवया जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद 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 गुड इवनिंग सगळ्यांक देव बरें दीस दिवं माणिकराव ताखरे आमगे डेस्क इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर को इंचार्ज आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट साउथ गोवा कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस अमित पाटकर आमचो GPCC प्रेसिडेंट युरी आलेमाव लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड MLA ऑफ कुंकोली म्हजो कलीग MLA अल्टन डिकोस्टा MK Sheikh Senior Vice President Francis Sardinia ex-MP former Chief Minister Rajan Gate Dr. Pratiksha Khalap all frontal heads District President North Goa Viren Shirodkar District President South Goa Savio De Silva Block Presidents Congress Mogi Press and Media Gonkar Bawan Boinino आणि माफी मागता कोणाचें नांव घेयल ना जाल्यार तुका केन्ना कोण जाय जाल्यार पयले सद्दां डिबेट आसतालो उलयन उलयन तूं तुजी विक्ट्री येताली आयज मांडणी आसा बोई घालपाक फार मारपाक तुका अडोवपाक तुजें कांय जायना जाल्यार तूं धमकी दिली जाल्यार आनी कांय जायना जाल्यार स्ट्रॅटेजी कितें तुजेर एक FIR घालपाची FIR घालपाक फॉल्स कंप्लेंट कोण उबो रावतलो आनी तो घातलो केस तुजेर तुजे फाटल्यान धांवतले हेडलायन्स येतली पुलीस तुका तुजे फाटल्यान येता तेन्ना तेका अरेस्ट करतले तुका तूं मागीर आदोगादा काडलो तूं बेली धांवतलो आनी हेच तूं भितर उठलोलो आनी लास्ट कोर्ट केसींक तूं बिजी आसतलो तुगे मन चलच ना आनी तूं फकत तुगे टायम आनी तुगे सगळें मन कोर्ट केसीचें आसतलो तुगे लायफ तुगे सगळे काबार जातले आनी तूं मागीर सामको जाम जातलो तुगे केस काबार जाता तेन्ना केस भायर उडयतले 5 वर्स जाले 10 वर्स जाले केस सामकी भायर उडयली म्हूण ते पासून तितले वर्स जाले ते तूं काबार जालो अशें BJPची मांडणी ती केस घालपाची 5 वर्सान 10 वर्सान कितें जाता तें मागीर पळोवया ही स्टार्ट केल्ली गोंयांत BJP सरकार गोंयांत स्टार्ट केल्ली केस घालपा आमच्या लोकांचेर आनी असले इलेक्शनाक गेल्ले ते कोलवाले जेलेचे पिक्चर दाखोवन सांगपा आमचे काँग्रेस लोकां भितर घातले म्हण आनी कितें जालें कोणा चोर म्हणले तें चोरांक मारले लोकांनी कोणा रेपिस्ट म्हणले तेंक भितर गेले पार्टीन कोण पाब्लो एस्कोबार म्हणलो तेका भितर गेलो आनी कोण वॉशिंग मशीन म्हणटा तोय गेलो आमची काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आसात आमचे लिडर आसात सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी तेचेर केस गायली आनी थोडे दीस फाटीं BJP पार्टी म्हाका लॉस दिसता सांगपा ते आमची काँग्रेस ऑफिसान मार्चिंग केले मोर्चा गेल्ले आमचे काँग्रेस पार्टी आमगे काँग्रेस पार्टी कित्याक मार्च करून येयल्या तुमी इतली बेकार आहात आनी कांय काम ना तुमकां ती कसली केस तुमकां सांगता मातशें 2 मिनटांनी सांगता नॅशनल हेरल्ड म्हणलो 1937 न्यूजपेपर आशिल्ले आमचे फ्रीडम मुवमेंटाचे पासत ते जर्नल आशिल्लो आनी ते बरयताले आर्टिकल्स लोकां एकठांय करताले आनी मोनान बरे गोश्टी घालताले कित कोण देश आमकां फ्रीडम दिवपाक आनी ब्रिटीश राज भायर उडोवपाक ते एक प्रायवेट कंपनी आशिल्ली आनी तेंगोले पयशे नाशिल्ले सॅलरी फारीक करपाक टॅक्स भरपाक आनी भरपूर लायबिलिटी आशिल्ले
90 कोटीचे लायबिलिटी 2013 आमची काँग्रेस पक्षांनी तांकां पयशे दिले कित्याक ही इम्पॉर्टंट न्यूजपेपर आनी ते असोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट तांकां ते कंपनी इज द ओनर ऑफ नॅशनल हेरल्ड तांकां पयशे दिले आनी पयशे दितरी मागीर हेंच्यांनी परत रिपय करूंक जायना आहलें परत दिवपाक जायना आहलें एक न्यू कंपनी यंग इंडियन म्हूण केल्ली आनी ते यंग इंडियनाक ती लोन घेयली तेंगे ताब्यांत घेयली आनी ते जाले क्रेडिटर एक फावटी तेंचे हातीन येयले आनी ती एक सांगता तुमकां ती यंग इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट रजिस्टर जाल्या नॉन प्रॉफिट कंपनी नॉन प्रॉफिट म्हणलें तुगे डायरेक्टर तुगे शेअर होल्डराक पासून पयशे दिवपाक जायना तुमचें बाट आहा तें कितें तुमचें विकूंक जायना हे लोकांनी कितें केलें यंग इंडियनान ते शेअर कॅपिटल ते लोन आसलो ते कन्वर्ट केले आनी शेअर जाले ते आतां ते इक्विटी म्हणटात ताका आतां इक्विटी जाली तेन्ना एक बीजेपीचो मनीस आशिल्लो तेणें कोर्टान गायली केस कोर्टान केस गेली तेन्ना ताका क्रॉस एक्झामिनेशन करता तेन्ना तो इतलो भिलो तो हायकोर्टान गेलो आनी ते स्टे मागली ते केसीची ताका नाका आशिल्ली ती केस फुडें गेल्ली म्हूण मागीर बीजेपी सरकार आयलो आनी बीजेपी सरकारान 10 वर्सां उपरांनी ती केस रजिस्टर केली हे 14 पॉयंट चोयात तुमी आतां हो सरकार सांगूंक सोदता की ती इक्विटी कन्वर्ट केली म्हूण देखून तें व्हडलें पातोक म्हणून सरकारान तुमकां कितें सांगलां की 36,000 रुपीज वोडाफोन इंडिया देणे सरकाराक गोंय इंडिया सरकाराक 36,000 रुपीज कन्वर्ट केले ते लोन आशिल्ले ते कन्वर्ट केले इक्विटी कित्याक दीस इज नॉर्मल बँकिंग प्रॅक्टीस केले तेन्ना हे पातोक न्ही 36,000 crore तुमगोड आसा 35,000 crore स्कॅम म्हूण पर्रीकर म्हणटालो तुमी केन्ना आयकला कसले स्कॅम ते कसले ते खूंय गेले आतां देव उलयलो स्कॅम बंद जाले आतां ते केस आतां कोर्टान गायली आनी तुमी वाचले आसल्यार 3 दीस फाटी जुईजान पासून नोटीस पासून इश्यू केले ना केस जाता आसतना समन्स इश्यू करता जुईज पयले क्रिमिनल केसीन जुईजान ऑफिसरांक ईडी ऑफिसरांक सांगले आय एम नॉट सॅटिस्फायड हांव खूश ना हे केसीचेर म्हाका मन जायना चिंतूंक कितें केस आहा म्हण कितें चल्लां कितें फायदो घेयला कांय ना आयज पासून आतां 3 दीस जाले जुजान एक्सप्लेनेशन मागला आयज पासून कांय नोटीस काडलो ना कितें एक्सप्लेनेशन दिलें ना तुमकां याद आसतले एक सुरेश कलमादी म्हूण आशिल्लो कॉमनवेल्थ गेम्स आशिल्ले तेन्ना आनी आमची शिला दीक्षित म्हूण आशिल्ली चीफ मिनिस्टर आमचे दिल्लीची व्हडले केस केली तेन्ना पासून केजरीवाल आशिल्लो कितें म्हणलें काँग्रेस चोर म्हणलें आतां कितें जालें केस भायर उडयली बोफोर्स स्कॅम म्हणलें 2G स्कॅम म्हणलें कितें जालें ते लोकांक अरेस्ट केले लोकांचे लायफ कवर केली मागीर कितें जालां ते केस भायर उडयली तुका जाय जाल्यार हांव एक डायरेक्ट नांव सांगता अजित पवार म्हूण आहा अजित पवार महाराष्ट्राचो सद्या आहा तो तेजेर केस गायली ते धांवले अरेस्ट करपाक हो बीजेपीन जॉयन जालो आनी कितें जालें आतां केस बंद केली हेच ते बीजेपी वॉशिंग मशीन म्हणटात तांकां कित्याक तूं थिंग वयता तेन्ना तुगे पातां साफ जातात तुगे सगळे आहा ते कीड भायर सरतात आनी तूं ते चोरा बरोबर तूं बसता तेन्ना तुका मारी बरें दिसता तेन्ना तुका पटलें आयज गोंयांत कितें जाता
आमचे क्रायम वाडटा. दिसान दिसान हेडलायन्स मर्डर जाला, कोणा मारला, आमचे दलित लोकां मारला आनी पुलीस एक्शन घेयना. पुलिसाचें फेलियर आसा. कित्याक? पुलीस इनएफिशियंट, पुलीस इनकॉम्पिटंट. थोडे पुलिसीन म्हाका दिसता दुबाव आसता म्हाका. पयशे दिन पुलीस जाले आनी पयशे दिन ते आतां रावतात पयशे कलेक्ट करपाक. परत इन्वेस्टिगेशन ना, इंटेलिजन्स ना, क्रायम डिटेक्शन कांय ना. कोणा दोतले, ट्रायल करतले आनी मागीर ताका सांगतले व्हडले हेडलायन आमी दवरले चोराक. अशें करून क्रायम जायना गोंय. हांवें थोडे दीस फाटीं एक एक्सायजाचो स्कॅम दाखयलो. पिसुर्ले गांवांत गुजराताचे एक्सायजीन तांकां सील केली तिची फॅक्टरी. हे मॅन्युफॅक्चर करताले, सोरो करताले आनी भायर धाडटाले. हांवें प्रश्न विचारला, एक एक्सायज इन्स्पेक्टर फॅक्टरीन सद्दां आसता, सद्दां दिसभर आसता. कितलो सोरो हाडला, इंडस्ट्रियल अल्कोहोल हाडटात सोरो, ते मागीर चेंज करतात. ते तुगे डिस्टिल करतात न्हू, मागीर विस्की हें सगळें करतात. ते हाडटा तेन्ना क्वॉन्टिटी दाखयतात, कितले यूज केला, कितले वेस्ट जाला, सगळे रिकॉर्ड दवरतात. सोरो भितर येयलो, गोंयचे बॉर्डर क्रॉस करून फॅक्टरी भितर येयलो, फॅक्टरी सावन भायर सरलो, गोंयचे बॉर्डर क्रॉस केले, गुजराता पावले. हे कितपन जातले? सामके वयर सावन तुमकां पावर ना जाल्यार, तुगे कनेक्शन ना जाल्यार आनी कोणा वयर सावन इंट्रस्ट ना जाल्यार, तुवें आनी हांवें केलें जाल्यार एक बाटली वयल्यार आमी आमगे बॉर्डरार चॅक करतले. म्हण व्हडले व्हडले क्रेट्स वतात, व्हडले बॉक्स वतात आनी तांकां पास जातात. हांवें फाटीं कळ्ळें की एक एक्सायज इन्स्पेक्टर गाडयेन तेगे गाडयेन घालून शिमोगा धरलो ताका सोरो घेवन, सोरो विकपाक गेल्लो थिंगा चोरेनी. तेजें कितें जालां? कांय जालें ना. आनी हो एक्सायज इन्स्पेक्टर पिसोलेचे, तूं जाणा आसतली कोणाचें प्रोटेक्शन आसा तें, कित्याक आयज पासून कांय जालें ना. आमी मायनिंगा फाटल्यान आमचे फकत ट्युरिजम आसा. म्हूण ट्युरिजम तुमी पळयता, दिसा दिसा ट्युरिस्ट आमचे गोंयकारां मारतात, आमचे गोंयकार ट्युरिस्टां मारतात, शेतान झगडी जातात, ते रेंट कार घेवन येतात, एक्सिडेंट करतात. आयज पासून रिबांदार रस्त्यार रेंट कार रायट सायडीन गेलो आनी कोण मोटरसायकलीक उडयलो. हें कितें चलता? ट्युरिजम डिपार्टमेंट फकत चलता पयशे करपाक, पयशे चोरपाक. हांव स्पेसिफीक इलेक्शन जाता कितें हे ट्युरिजम चलयनात, हे ट्युरिजम काबार करूं सोदतात आनी मागीर म्हणटले आउटसोर्सिंग करया आनी कोणा दिया ट्युरिजम डिपार्टमेंट चलोवपाक. म्हज्या उतरां आयकात तुमी. एक स्पेशलिस्ट हाडले, पटेनी पयशे दितले आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट दुसरो मनीस, दुसरो कोणा व्हडलो कंपनी चलयतलो, प्रोफेशनल म्हणटले आनी हे टुराक वयतले, फॉरेन देशान वयतले, भायर वयतले, आमगे पयशे गोंयचे काबार करतले. ते म्हणटात इन्फ्लुएन्सर येतात आनी गोंयचें नांव पेड्यार करतात. तूं म्हाका सांग, आमगे गोंय ट्युरिजम इतले बरें आशिल्ले, आमगे इतले फॉरेनर येताले, आमगे चार्टर ट्युरिजम येताले. हांव थोडे दीस फाटीं एक फंक्शनाक गेलो, एक ट्युरिस्ट कंपनीची ट्रॅव्हल एजंट. थिंगा कितले हॉटेलियर मेळ्ळे म्हाका सांगपाक, सर आमगे 5 स्टार हॉटेलान 30% ऑक्युपन्सी आनी थोड्या जाग्यार 10% ऑक्युपन्सी. हे हॉटेल कितून बिझनस करतले? बिझनस जायना जाल्यार सरकाराक रेडी आन्सर आहा. तेंगे फ्रेंड दिल्लीचे आनी हुंयचे ते तुगे हॉटेल घेतले आनी ते बिझनस चलयतले. म्हळ्यार आमचे लोक काबार, आमगे गोंयकार काबार. आमगे दीस आशिल्ले तेन्ना आमगे गोंयकार बरे सगळे आमगे चलयताले. रेंट कॅब, आमगे मोटरसायकल पायलट, मोटरसायकल भाड्यान दिताले, सगळें चलताले. आयज कितें चलता? बायलो येता आनी आमकां सांगता कितको गोंय चलोवपाक, आमगे कितको गोंयचे प्रोग्राम, कितको फेस्टिवल करपाक. हांव त्या दिसा आयकलां, गिलायल्यान सांगलां ती सांजवा फेस्टिवल थिंगा सिओलीन ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दिवपाक सोदता. हांव म्हणटा मातशें दिनाका, एक पाटी तेंगे हातीन दिलें तोय फेस्टिवल काबार जातलो. सगळे फेस्टिवल स्टार्ट केले तितले ते काबार जातात. आमचे गोंय काबार जाता, न्हंय काबार जातात, दोंगर काबार जातात.
आमगे रान काबार जातात आनी तांकां हे सगळे लोकांक जाय घर बांदपाक थिंगा. 1-2 मिनटां ऑनरेबल स्पीकर, हांव 2 मिनटां वता. हे इन्फ्लुएन्सर आहात ते आमचे वायट केन्ना उलयतात तेन्ना सरकारान आयकूंक जाय. हांव आमदार, म्हाका कोणें क्रिटिसायज केल्यार म्हजे कितें विरोध सांगले जाल्यार हांव आयकतां, हांव पळयतां. म्हजें चूक जाल्यार हांव करेक्ट करतां, ना जाल्यार हांव रिप्लाय करतलो, सांगतलो म्हजें चूक ना म्हूण, तुगे मिसअंडरस्टँडींग म्हूण. लोकां फाटल्यान हरियाणा कोणाक धाडपाक आनी अरेस्ट करपाक हें रॉंग. अशें करून लोकां भंय घालपाक तुगे तोंडा फुडो 800 दोंडा जाल्यार आनी तुगे तोंड कशें दिसत तें तूं पळयना जाल्यार तो आमचे ट्युरिजम काबार करतलो आनी आमचे गोंय काबार जातलें. कित्याक आतां फकत ट्युरिजम आमचे मेन बिझनस आसा लोकांचो. आमचे जमीन तुमी पळयला, जमीन इतलें म्हारग जाला. तूं आनी हांव परमिशन मागूंक गेले जाल्यार कितें घर बांदपाक, एक विला बांदपाक, एक स्विमींग पूल आमी मागले जाल्यार ना म्हटलें. पण आनी कोणाक दुसरो बायलो कोण घेत जाल्यार रोकडा तिका 7 दिसान 10 दिसान ताका परमिशन सगळें मेळटात. आनी एडवर्टिजमेंट पळय, 4 कोटी 8 कोटी 30 कोटी विला. तुज्या म्हाका फकत ते नंबर दिसतात, पयशे ते दिसनात. कित्याक गोंय काबार करतात आनी जात तितले बेगीन गोंय विकतात आनी आमी आमचे आयज गोंय आहात ते फाल्यां पळयनात. काँग्रेस पक्षांनी केन्ना अशें करून डिस्ट्रक्शन केलें ना. काँग्रेस पक्षांनी केन्ना गोंय काबार केलें ना. आनी काँग्रेस पार्टी बारीक बारीक मनशां पासत सद्दां वावरता आनी झगडटा. हांव मागता तुमकां, तुमी कितले लोक हांव जाणा येवपा आशिल्ले, थोडे भितात. कित्याक भितात? ते मागीर रिवेंज घेतले म्हण भिनाकात. एक वोट आसपा जाय, एक ताळेन आम उलोवपा जाय. आमच्या आयज आमच्या मिटिंगेक कित्याक तुमकां एकठांय करपाक आनी तुमकां सांगपाक काँग्रेस पक्ष तुमचे बरोबर आसतलो. काँग्रेस पक्ष सद्दां बारीक बारीक ते मनशाक गोंयकारा पासत आसतलो आनी गोंयकाराक केन्ना सोडचना. आमकां एक चान्स दी, काँग्रेस परत हाडले, बरो सरकार हाडले, गोंय सांबाळटले आनी गोंयचे पासत सद्दां वावरतले. देव बरें करूं. देव बरें जावं. दोतोर कार्लोस आल्वारीस आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक मुखार मोगळ आमदार एल्टॉन डिकोस्ता. सगल्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडयता. हाजीर आसले सगळे मानेस्त मोगाळ बांदो, भयणांदो, प्रेस बांदो आनी देश मोग्यांदो. म्हाका दिसता अमरनाथान म्हजो वेळ बाकीच्या उलोवप्यांक दिलो. म्हजो एक प्रस्न भाव भयणांदो तुमकां, आज सगळे आमी कितें एकठांय जाले सांगा. काँग्रेस पार्टीन आपयल म्हण एकठांय जाले वो तुमी तुमच्या मोगान खुशेन येयले? सांगाय, खुशेन येयले फोर्सान येयले? खुशेन येयले. खरेंच म्हाका दिसता जेन्ना आमी एक जो आज हो एक मिटींग आपयली तेन्ना आमी विचारांक पडले बाबा लोक कितलो जातलो आनी आमचो प्रेसिडेंट सांगतलो लोकां आपोवपाक गरज ना, लोक आपुणूच येतलो. आनी म्हाका दिसता खरेंच लोक आज देशा पासत गोंयचे पासत मोगान येयला. सारकें की ना? आज लोकांक गरज कसली? आज आमकां एज अ नॉर्मल एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री आमकां कितें गरजेचें? आमकां बरे रस्ते, लायट, एड्युकेशन, सॅनिटेशन, हेल्थ, एड्युकेशन हें गरजेचें. बट आज हे बीजेपी सरकाराक कितें गरजेचें? जात, कात, देव, धर्म, तूं कितें खाता, कितें पिता, खुंयचे कडेन तूं देवा पांय पडपा वयता, खुंयच्या स्कुलां वयता, खुंयचे कडेन तुवें शिकोवप घेवपा जाय. आज हे बीजेपी सरकाराक हें गरजेचें. सारकें की ना? तूं कितें खाता तें तांकां सांगून खावपा जाय, तूं कितें घाता तें तांकां सांगून घालपा जाय. तें बाकी सूट गायला जाता, आम सूट घातल्यार आम पुर्तुगेज म्हणटाय. हें तुका हांव सांगता. मोगळ बाबडींदो जेन्ना सरकार हो आज बीजेपी सरकार जायत फावटी म्हणटा
काँग्रेसान कितें केलें काय म्हूण इतलीं वर्सां आतां घोडे 12 वर्सां ते सरकार चलयता सेंटराक. पयलींची वाजपेयीन चलयली, आतां मोदी सरकार हो चलयता. आनी म्हाका दिसता लास्ट 60 years जे काँग्रेसान केल्लें इतलीं वर्सां हे लोकांनी ते विकून खायलें. ते रोड्स मोड, रेल्वेज मोड, एअरलायन्स मोड, पोर्टर्स मोड सगळें विकून खायलें. आनी वयल्यान विचारताय काँग्रेसान कितें केल्लें म्हूण. काल हांव आमगेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भाशण आयकतालो आनी भाशणांत तेणें कितें सांगलें, आमी पाकिस्तानाक वचोन तांकां बूट शिकयतलो मोदी. बट कित्याक बूट शिकयतलो तें सांगिल्लें ना तेणें. कित्याक लागून ताका बूट शिकोवपा पडली तें सांगिल्लें ना. आपणालो सरकार जो सेंटर आहा तो फेल कित्याक जालो, ही बूट शिकोवपाक कित्याक पडली ही सांगिल्लें ना. आमगेले सिक्युरिटी एजन्सीचे फेल जाले ताका लागून तुगे मोदीक तांकां बूट शिकोवपाक वचोंक पडटलें. हे तरी सिक्युरिटी एजन्सीज तरी फेल नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे 27 जाणांलो इंडियन आमगेले सिटिजनचो जीव वचनासलो, वयतालो वचनासलो. हेमी 3 वर्सां तिका सिक्युरिटी फोर्सीस कळे कांय केलें ना. आनी एक भाशेन ताणें सांगलें पाकिस्तान म्हणपाक लागलो एक इंडिया फ्रिडम मेळटाना पाकिस्तानाकूय मेळ्ळो. त्याच वेळान पाकिस्तानाक बांगलादेश जाल्यार आनी एक देश जावपाक मोडटो. कित्याक तेंगेलें कॉन्स्टिट्यूशन वीक. आमगेलें बाबा साहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लें तें आज इतलें बरें, ताका लागून आमचो देश आज एकवटान आहा की ना. आमकां ना देव धर्म जात कात इतलीं वर्सां कोणें आमच्या काँग्रेस सरकारान आमचे मदें फूट घालना. आज हे बीजेपी सरकाराक देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीचेर आम फूट घेतात. असलें आमकां नाका. आमकां आमच्या देशान बरकत रावपा जाय आनी हेंच आमगेले काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां करून येयलां आनी हेच्या मुखारी वतले. मोगोळ भाव भयणींनो, जायत्यो वस्तू आमकां गोंयकार अशें म्हूण दुखतात. आमच्या केपें मतदारसंघ हांव मुद्दाम सांगता, आमच्या आमदार निवडून हांव आमच्या खेडे गांवांत वयता. आज पासून हांव जायतले तजवीज करता लायट उदक तांकां बरें एड्युकेशन हें दिवपाक आज पासून हांव हाडपालो हे. कित्याक हे मात लास्ट तुका सांगता असलें राजकारण केलां आनी आजूय कोताय. जेन्ना कोण बरें करूं वयता थिंगा येवन पाळ घाताय. हें जावपाक जायना. हांव चड कोत घेयना, फकत मागता आज तुमो एकवट दाखयला त्या प्रमाणे मोगोळ बांदो आनी भयणंदो आनी गोंयकारांदो आमकां जेन्ना गरज आसा, पार्टेक गरज आसा, तुमी आमचे बरोबर रावपा जाय. ना जाल्यार हे बीजेपी सरकार आमकां सगल्यांक फुक्याक विकून हातलो, आमचो लेगीत मोल करतलो. हें जावपाक दिनाकाय. आनीक पडे हात जोड मागता एकवटान रावया, एकवटान मुखार या. तेन्नाच आमगेलें गोंय मुखार येतलें, तेन्नाच आमचो देश मुखार येतलो, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळटलें. अदरवायज हे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हे वाट लायतले आनी आमकांय म्हाका दिसता रस्त्यार घातले. सो सजमतां सगळीं एकठांय रावतलीं, मोगान रावतलीं आनी एकवट आमी जेन्ना इलेक्शन येतलीं, जेन्ना आतां मुखार जेन्ना ZP येतलीं वो म्युनिसिपल वो आमी 27 इलेक्शन येतलीं, आमी एकवटान रावया आनी आमचें गोंय आमचो देश सांबाळया. देव बरें करूं. राज्याचे विरोधी पक्षनेता, धडाडीचे आमदार आणि काँग्रेस पार्टीचे एक युवा फुडारी युरी आलेमाव. हांगा बसून आशिल्ले AICCचे आमचे गोंयचे डेस्क इन्चार्ज, महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, AICCचे सेक्रेटरी को इन्चार्ज आणि खानापूरची आदले आमदार भाई दोतोर अंजली निंबळकर, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, केपेचे आमदार बाबा एल्टन डिकोस्टा, आल्दोनाचे आमदार बाब कालूस आल्वारेस, दक्षिण गोंयचो आवाज तशेंच खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस, आदले गोंयचे मुखेलमंत्री, आदले गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनियाजी, सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे चीफ, काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे अधिकारी
तशेंच काँग्रेस पक्षाचे मोगी आनी म्हज्या मोगाळ पत्रकार भावांनो भणेदो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, सुरवातेक जायते जाण जायते उलयले, खास करून हो मुद्दो हो प्रोटेस्ट संविधान बचाव अभियान हो प्रोटेस्ट AICC आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान आनीक आमचे कॅप्टन आमदार सोले काँग्रेस पार्टीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन हे ऑर्गनायज करपाक एक प्रयत्न केलो आणि हेतू म्हाका दिसता हो प्रोटेस्टाचो संविधान राखपाक जाय दुबावना, पूण मेन हेतू हो प्रोटेस्टाचो या BJP सरकाराक घरा धाडपाक जाय आणि घरा धाडपाक तुम्ही प्रयत्न करपाक जाय कित्याक जे संविधान आमकां दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान दिले, जे राईट आमकां तेमी दिले ते अमेंड करपाक हो BJPचो सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाक आख्खे देशभर उलोवपाक लागले की हे संविधान चेंज करतले, आमचे मध्ये फूट घालपाचे प्रयत्न जे आज केंद्र सरकार आणि गोंयचो सरकार हे आमचे मध्ये फूट घालपाक, जावं तूं हिंदू भाव, जावं तूं क्रिस्तांव भाव, जावं तूं मुसलमान भाव, डिवायड करपाक आज हे मनीस भायर सरलेले आहाय. कांय दीस आदी VHPचे चीफ गोंयांत येयले आणि स्टेटमेंट केलो की मुस्लिम भावाले पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा म्हणून आणि मायनॉरिटीक टार्गेट करपाचो जो प्रयत्न या प्रमोद सावंत सरकाराचो आहा, सिलेक्टिव्हली आमचे मध्ये फूट घालपाचो जो 2012 2017 तेंगेले ते पॉझिटिव्ह जाले. आज भावनो भयणीनो प्रश्न तुम्ही चिंतपाक जाय. हांव सदांच म्हणटा आज तुम्ही सगळी तुमच्या भुरग्यां पासत हिंगा मुखार सरलेले आहाय. भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिवपाक, भुरग्यांक बरें शिकप दिवपाक, बरे भाशेन आमचे माणकुलें गोंय, जे गोंय जगभर देशभर सगळे गोंयकारांक वळखता. गोंयकारांक एक युनिक आयडेंटिटी आसा. सगळे धर्माच्या भावांक, जातीच्या भावांक सगळ्याक एकठांय करून आमी गोंयकारपण राखलेले आहा. जावं आमचो हिंदू भाव झुजला, आमच्या स्वतंत्र पासत मुस्लिम भाव झुजला आणि क्रिस्तांव भावूय झुजला, पूण आमचे मध्ये मेन इश्यू म्हणटाय तो डिवायड करपाचो. आणि हे आमचे संविधानान बरोवंक ना. संविधानांत जेन्ना पंडित नेहरूजीन एक स्वप्न आशिल्लें आनी दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराक लॉ मिनिस्टर केलो, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जाले, पण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज बदलपाक जे श्रीमंत लोक आहा ते श्रीमंत जायत आसा आनी जे गरीब आहा ते गरीब जायत आसा. आमचे लीडर बाब राहुल गांधी जेन्ना तो भोंवता, देशभर तो भोंवता, तेजेर प्रयत्न केले, मॅडम सोनिया गांधीचे प्रयत्न केले आणि हे प्रयत्न जे जाता ऑपोजिशनाच्या लिडरांक, ऑपोजिशनाच्या पार्टीचेर ED, CBI, IT हे सगळे शेजारी सोयरे जाले ऑफ दिस भ्रष्ट जुमला पार्टी. भावनो भयणीनो, आज आमच्या गोंयच्या भागांत जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जालो
ओ जरी तर तुम्ही चयल्यार 2008 जेन्ना एक प्रयत्न जालो आनी एक परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून मनोहर पर्रीकराचो सरकार 2012 आयलो. लोकांक कितें प्रॉमिस केलेले, लोकांक फटयले. रीण जे आमचे फायनान्साचे रीण आसता ते जवळ जवळ काँग्रेसाच्या वेळार 100,000 कोटी आशिल्ले. आज हे रीण 40,000 कोटीचे पावला. फक्त रिणां काडप, फेस्तां फुलोवप, सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार वयता थिंगा. दोतोर प्रमोद सावंताचो हेतू पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल. टेंडरां जायनाय, कांयच ना, फक्त इव्हेंट जाता. दुख जाता आमकां, कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न करता विधानसभेत ह्या सरकारान वो दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना मुखेलमंत्री जालो त्या फंक्शनाक देशाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आपयलो आनी 16 मिनटाच्या फंक्शनाक 150 कोटी मोले. वी आर इन अ फायनान्शियल क्रायसिस and our economy is sinking. आज मायनिंग आज जातले, फाल सुरू जातले म्हणून लोकांक फटयले. मायनिंग डिपेंडंट लोकांक फटयले. आणि आमचे जे बॅकबोन आज आहा, द टुरिझम इंडस्ट्री is failing from bad to worse because of the failed policies of this government. वयता थिंगा 50% कमिशन. पहिले म्हणटाले 30%, आंदा 50%, बट शो मस्ट गो ऑन म्हणून हो तेंगेलो हेतू. वयता थिंगा लोकांक लुटपाचें काम. भावनो भणितो, कॅप्टनान काश्मीराचो उल्लेख केलो आनी काश्मीरान जेन्ना ओवरटेक जालो, द काँग्रेस पार्टी टूक अ स्टँड दॅट वी शुड नॉट पॉलिटिसायज इट. पण what was politicized by this Brust Jumla factory was to create a divide between the people. आमचे लीडर, आमचे देशाचे प्रेसिडेंट खरगेजीन सांगले that we should support this government in the stand and let alone stand as Indians. पण प्रश्न भावनो भणितो असो येता की I personally do not want to politicize this human tragedy. पण दुख जाता. एल्टनान सांगले, when you take credit for Article 370, you have to take a responsibility for the failure in Kashmir. Anik, my question is, who is to be blamed? Kashmiris? Pakistanis? One sole community? Or is it intelligence failure and failure of the government in power? Manipurant, Jenna itli worst things, people were dying. The Prime Minister did not go to Manipur. He did not address the concerns of the minority. For what? Are we not Indians? Why? Is a big question mark. Ami Vidhan Sabhen board kelo. मणिपुराचेर आमकां उलोवपाक जाय. मणिपुरान जे घडटा ते गोंयांत घडपाना म्हणून प्रमोद सावंताक सांगले आमकां जबाब दी. पूण कांयच जाल्लें ना. हेच हेतू भावनो जोरी तर ह्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. आमचे डिफरन्सीस, नो मॅटर वॉट, it can be within our political party or wherever, we are fighting a well-oiled machine. A machine that is master in jumlas. A government that is a dictatorial government. Salazar pasun, Salazara वेळार हे जायना आसले. It is sad to see that in this पवित्र जाग्याचेर आज आमचे फ्रीडम फायटर उलयता. And they are saying, one particular lady freedom fighter said that we did not fight
in the past to see what is happening in the state. The curse of casinos. ते सांगता काँग्रेस सरकारान हाडले म्हणून बंद कर. This gambling culture is not the Goan culture. I don't know if it is the BJP culture. जेन्ना आमी प्रश्न करता आज आमगे तरणाटे भुरगे इतले काबार जालेले आहा आणि हे सगळे दिल्लीचे शर्मा आणि वर्मा येऊन हिंगा आमची जमनीचे खास करून this is one of the major issues today that the state is taking of land. Can a normal citizen तुमच्या कडेन आज आसा गांव म्हणून गांव आहा 1,25,000 पर स्क्वेअर मीटर गोंयकारा कडेन थिंगा जमीन घेवपाक जाता. And this bubble, as I call it, is nothing but sale of Goa, sale of our mother, sale wholesale and reckless sale. काणकोणोस, पेडणेओस, मुर्मुगांवोस, वास्कोस सगळे कडेन जाग्याचो सेल. ईडीन 3-4 दीस आदी एकल्या लिडराक थिंगा कुंभारजुवाच्या गांवांत 1,600 कोटीचे फेक पेपर हाडले. SIT हाडली. वेन SIT हाडली त्या वेळार केश्यो ज्यो घातल्यो आणि हे पैसे जे रिकवर करपाक सांगले तितून हे करप्ट पॉलिटिशियन, तितून हे करप्ट पुलीस कॉमिनार जावन लोकांक भिवून थिंगा ते लँड सगळे पैसे खावपाक लागले. जे पड हें बील हाडा TCB अंडर ह्याच बिलाक कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत आशिल्लो. BJP सरकारान जेन्ना झोन चेंज जाले कॅप्टन दोतोर प्रमोद सावंत दुसरे प्लेयराक चेंज करीत आहा. तो प्लेयर चेंज जाले सायडीक थोडे घरा बसले थोड्यांक स्वप्न पडाय. But I believe that the biggest issue that we will face, the people of Goa and Congress party, is to deal with these land sharks. हे मनीस जे गोंयचो सेल करपाक मुखार सरला, लँड कन्वर्ट करपाक मुखार सरला, दिस इज नथिंग बट दादागिरी, हुकुमशाही. दूख जाता कित्याक फाल्यां आमची भुरगीं म्हणटली अरे तूं विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो, तुम्ही कितें स्टँड घेतलो, काँग्रेस पक्षान कितें स्टँड घेतलो. भावंदो भणिदो जागे जायात. इट इज इनफ. आणि गोंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटी पणजेच्या गांवांत कितले टँकर येता प्रोजेक्ट पास जायत आहा. मेर्सेच्या गांवांत कितले टँकर येता उदो लोकांक पावना. ह्या सरकाराचो हेतू जावन आशिल्लो 24/7 तास लोकांक उदो दिवपाक. मागीर ते 8 वर जाली. विधानसभेन आमी जेन्ना प्रमोद सावंताक सांगले म्हणूंक लागलो 4 वर. आणि हर घर जल म्हणून आख्ख्या देशान फामाद केला. गोंयांत नोट तरी सारकी हाय, उदो सोड नोट तरी सारका. दिस इज देअर कॅम्पेन टू फूल द पीपल ऑफ गोवा अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज. आज मायनिंग बंद जाले, टुरिझम इंडस्ट्री दादागिरी, शेकांत सगळे बायले, हॉटेलां सगळे बायले, सगळे जे हिंगा पोर्ट आणि सगळे चलता सगळे बायले. अरे मागीर गोंयकार खूंय उरला. होच टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खावंटे म्हणटालो की जे दिलीप पारोलेकरान जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो भायर वेतालो ते सगळे जंकी ट्रिप म्हणून. आज आनी गेले डिपार्टमेंट कोट्यांनी रुपया मोडटा. देशभर आखे विदेश सगळे भोंवता. इंडियन कॉन्सुलेटाक पासून ते मेवना. दीज आर जंकेट ट्रिप्स, दीज आर लेजर ट्रिप्स. आणि टुरिझमाचो मॉडेल. आज टुरिझम कित्याक पाड जाता? टुरिझम पाड जाता कित्याक? दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इन इट्स पॉलिसी. आमचे जी पॉलिसी आहा, आमची परंपरा आहा की क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लिम भाव आमी एक. ह्या परंपरा लागून देशभर न्हू अख्खे संवसारभर लोक येता. पूण आमचे मध्ये कम्युनल करपाक,
आमचे मने डिवाइड करपाक जे प्रयत्न हो सरकार करता, द टुरिझम इंडस्ट्री इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. आज 4 दीस आदी मायकल लोबोन हेडॉन दिलो आणि हेडॉनाच्या 90% फ्लो सारको ओव्हरफ्लोईंग. हॉटेलार आमगेलो बाब हेल्टन आहा, सगळे रूम खाली. इतले गोंयांत आज पाड जाता भावंदो भणिंदो. गोंयची कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी पाड घालपाक हे सगळे मुखार सरलेले आसा. आता एम्प्लॉयमेंटाचेर थोडेशे फिगर वो थोडेशे जुमला तुमच्या मुखार जे या बीजेपी सरकारान दिलेले ते तुमच्या मुखार तुमच्या नोदरेन हाडटा. म्हाका याद जाता हांव 2012 सांगेच्या गांवांत बसलोलो. त्या वेळार मनोहर पर्रीकरान सांगलेले की आपूण जोरी तर पावरान येयल्यार बेकारी भरतो दितलो. एक युवा भुरग्याक जॉब दितलो. कितें जालें? तेज नंतर जालें कितें? Goa today is the 3rd highest state when it comes to unemployment, followed by Lakshadweep and Andaman. अरे जोरी तर एक आवय गरीब शेतकार भाव भयण आज आपल्या भुरग्यांक जोरी तर तुम्ही शिकयता, बरे ग्रॅज्युएट करता, हेंगेले बोडसा बोडपाकू एक जॉब घेवपाक 20 लाख 30 लाख 40 लाख हे लाखा भायर हे मुखार फिगर जायना. हे कोण उलयता? आमी उलयता जाले आमी ऑपोजिशन. हे तेंगेलो पणजेचो आमदार बाबूश पोन्सरात उलयता. कितें उलयता की एक जॉब मेळपाक 30 लाख 40 लाख आनी PWDन जालेले ते मोठे स्कॅम म्हणून. चिंतपाक जाय भावंदो भणिनो, ज्या पद्दतीन गोंय पाड जाता. होच प्रमोद सावंतान 14 एप्रील 2019 जेन्ना नरेंद्र सावयकर दक्षिण गोंयांत इलेक्शनाक बसलोलो त्या वेळार घोशणा केली की 30,000 प्रायव्हेट जॉब आणि 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब दितलो म्हणून. कितें जालें? जुमला. वॉच मुखेलमंत्रीन 2019 जेन्ना सिद्धार्थ कुंकोळेकर पणजेच्या गांवांत बाय इलेक्शनाक बसलो त्या वेळार घोषणा दिली अगले 3 साल में 50,000 जॉब गोवा के युवाओं को मिलेंगे. क्या मिला बाबाजी? का मिला क्या? आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावंदो भणिनो, 2021 आनी 10,000 जॉब बिफोर द जिल्हा इलेक्शन. 23 बिचोलेच्या गांवांत दोतोर प्रमोद सावंतान उल्लेख केलो 1,000 जॉब बिचोलेकाराक मेळ्ळे. काय कितें? मोडपाक लाखांनी जमीन दिली. या GMRाक जमीन दिली, या ढेल्लीकाराक जमीन दिली. कितें करपाक? इलेक्शन आशिल्ले प्रमोद सावंत सारको हड्ड फुलोवन उलोवपाक लागलो. कुंकोळकाराक जॉब दितले. कितें दिले? घंटो दिली. कितें? कितले जॉब दिले? आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भणिनो, पोरच्या दिसाक 12,000 जॉब दितले म्हणून सांगला. आणि द वर्स्ट पार्ट इज इफ यू लुक एट द नंबर्स फ्रॉम 21 to 25, 2021 to 25 सेंट्रल जॉब जे पड गोंयकाराक दिले. कितले दिले दिसताय तुमकां? 100 जॉब. 6 जॉब in 6 years. 1 job in planning and statistics. 1 job. What happens with the postal jobs? What happens with the central jobs that were promised? Because Goa is on a remote control. The dictate comes from the Home Minister, from the Prime Minister, and the Chief Minister acts on his behest. आज भावनो भणिनो, जेन्ना आमी म्हादयचे उलयले आनी म्हादयचेर एक डिबेट जावपाक जाय म्हणून उल्लेख केलो. विधानसभेन व्हडलो बोवाळ जालो. प्रवा म्हणटा ती फॉर्म केली. प्रवा जेन्ना जालें हांक दिसलें थोड्या गोंयकाराक फुलोवपाक आमी हो प्रयत्न केलो. दिसलें की म्हादयचे उदो येयलें म्हणून. वी आस्क्ड फॉर अ जॉयंट पार्टी डेलिगेशन. द काँग्रेस पार्टी स्पोक. आवर मेंबर कालूस फेरेरा इज इन द प्रवा इन द म्हादय कमिटी. We speak, but this government
has been exposed not by the Congress party but has been exposed by the Home Minister in Belgaum when he said that there has been a setting and Goa's water has been diverted. He thanked the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. आम्ही प्रयत्न केले. I spoke as a Goenkar. I said, let us all resign. Let us forget our differences. Let there be any MLA, whether it is ruling or the opposition, let us resign. Let us create this crisis for the betterment of Goa. पण या सरकाराक पळोवंक ना. कोट्यांनी पैसे आदोगादाक गेले. We don't have faith in these officers who represent our state. But the way out for it is declaring Madai Wildlife Sanctuary a tiger reserve. But this government does not have a will. They do not have a will because they have their own properties there. तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीनो, क्रायमीचेर जेन्ना आज क्रायम वाडटा, never did Goa see such type of dacoities, rapes, murders, senior citizenak बांधून तेही आमचे श्रीमंत लोकांक बांधून पैसे चोरी करता. Last 6 years, 1,875 cases of crimes, 188 murders in the state of Goa, 487 rapes, 90 robberies, आणि 400 माय सायबर क्राईम. ते सायबर क्रायमान चलना. तो एकलो आहलो, ओपन क्लोज आलो तो पण फोन आहलो तो मेळा, एल्टनागे तो पण आहलो, अजून तो फोन मेळा, तो बहुत आहा. हे स्थिती आशिल्ल्या. वी बिलीव इन द गोवा पुलिस, बट it is the failure of the Home Ministry. It is failure on the part of the police department. आज, instead of crime being the priority, the police's agenda, I don't know if it's a hidden agenda, but the agenda is policing of beef trade, policing and registering of offences for hurting sentiments. अरे ये कलम जे पण आमकां मेळ्ळा, हे संविधान दिलोलें, आनी जे आमचे रायटर, थिंकर, पोएट हेंचो जो म्हाका दिसता ह्या संविधानान जे रायट दिलेले तेंकां आनी हे NGO आनी एक्टिविस्ट खास करून ह्या जाग्यार जेन्ना येता हेंकां टेररिस्टा भाशेन फोर्सफुली तोंडार मास्क घालून भिवपाक, फियर फॅक्टर घालपाचो प्रयत्न केला. The Congress party never did that. When there was a regional plan in 2012, when the people of Goa did not want the regional plan, it was scrapped. When the Goa people did not want SEZ, it was scrapped. This was done in the interest of the people of Goa. But this BJP government has failed, miserably failed. बाब कालुसान ड्रग्साचेर उल्लेख केला. हांव सदांच विधानसभेन म्हणटा, अरे गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण काय म्हणून. आतां कालूस दोतोरान आतां म्हणला की काल पाब्लो एस्कोबार थिंगा आहा मू बीजेपींत गेलो आहा. ताका मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय 40 करोडाचे कोकेन, 11 करोडाचे गांजा ह्या बॉर्डर पास करून फेल्युअर कोणाचो? पाब्लो एस्कोबार थिंगा आहा मू बीजेपींत गेलो आहा. ताका मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय 40 करोडाचे कोकेन, 11 करोडाचे गांजा ह्या बॉर्डर पास करून फेल्युअर कोणाचो? थायलंडाच्यान हिंगेलो, केंद्र सरकारूय फेल जाले, गोंय सरकार. Then what is the Home Ministry doing? जाला कितें? Having big portfolios, large portfolios does not make you fit. You might have several portfolios. The agenda is, भावनो भयणीनो, ज्या पद्धतीन मुखार गोंय काँग्रेस पक्षाचो आमचे एक यंग एंड डायनॅमिक प्रेसिडेंट आसा बाब अमित पाटकर. नो डाउट दिस इज अ क्राउन फुल ऑफ थॉर्न्स, बट म्हाका खात्री आहा आमचे आमदार आहा, आमचे कॅप्टन आहा, आमचे लीडर आहा, आदले आमचे साद्दीन बाब आहा, सगळे आहा. आमी एकठांय जावपाक जाय. आमी एकठांय जावन
ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक जाय. दी अजेंडा हॅज टू बी सेट. आनी म्हाका खात्री आहा की तुमी मुखार हे जे आमचे संविधाना बद्दल उलोवपा जायत आहा. मन्ना तूं चोयता थिंगसो आमगेलो अमित बाबूय दोड माता. थोडे बाब अमिताकूय दोता. पूण सांगपाक सोदता की दिस गव्हर्मेंट इफ वी बेसिकली समराइज इट, zero delivery गव्हर्मेंट फेल्ड विथ मायनिंग, विथ म्हादय. अरे हेल्थाचेर उलयल्यार रातभर उलोवपा जाता. हेल्थाचेर जो फेलियर जाला, खास करून दक्षिण गोंयचे लोक हिंगा आहा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला जे फेलियर जाता, ज्या पद्दतीन किमसा भाशी लोक मोत्ता, प्रत्येक दिसाक एक लोक मोत्ता, आनी ह्या सरकाराक पडोंक ना. Because of bad engineering, because of black spots, this government does not have a will. This is a clueless government. ह्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी कोण उडयला. इतले करप्शन, 1,500 करोडाचे करप्शन. आणि जेन्ना हे करप्शन जाता, नेले प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज, खास करून एज्युकेशन डिपार्टमेंट. गोवाज एज्युकेशन, द most pioneering Goa University. 2 मिनिटांनी कोणा खबर कॅप्टन. The most pioneering Goa University's rank has slipped to 150. 85 आसलो, ती slipped to 150. आणि सगळे भायले भाड्याचे बोईल, गणपत युनिव्हर्सिटी आणि कोण अमिती युनिव्हर्सिटी आणि केसो युनिव्हर्सिटी, हे सगळे हिंगा येले. हांकां AI चोराय हाय आणि घेवन वसाय. हो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकाराचो. हांव रावता की विथ दीस गव्हर्मेंट नथिंग इज पॉसिबल विदाउट ब्राइब्स, आणि विथ दीस गव्हर्मेंट नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ ब्राइब्स. रावता हो हेतू आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे अध्यक्षाक अमित पाटकराक, तशेंच कॅप्टनाक, दुसरे सगळे काँग्रेस पक्षाच्या मोगीक. आमी सगळे मुखार एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडटले म्हणून रावता. आमकां हांगा आपयन 2 उतरां दिवपाक सोयीक दिला म्हणून काळजान दान देव बरें करूं. अमित पाटकर. एक मातशें क्लॅरिफिकेशन करता. येता आसतना युरी बाबाक विचारलें, अरे म्हणले लोकांक म्हणलें सांगलें की बीजेपीच्या ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां दिलें कितें काय म्हणून. सध्या आंब्याचो सीझन, सो ही मेंट घोटां. एल्टनान म्हाका मुद्दम सांग म्हूण सांगलें. आयच्या ह्या संविधान बचाव अभियान आझाद मैदानाचे रॅलीक हाजीर आशिल्ले आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोंयचे प्रभारी, तशेंच महाराष्ट्रातले आदले होम मिनिस्टर, महाराष्ट्राचे आदले अध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरेजी, तशीच आमची सेक्रेटरी को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी. त्याचबरोबर आमी आतां आयकलें आमचो धडाडीचो फियरलेस गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमो, आमचे वेल लर्नड जे ह्या सरकाराक आमी सदांच विधानसभेन पळयतात की जेन्ना जेन्ना बील येता तेन्ना तेन्ना त्या सरकाराक सदांच पुश देम टू द वॉल. एडवोकेट कार्लोस फरेरा बाब अमरनाथान उल्लेख केलो की थोड्याच शब्दांनी पुराय गोंयची म्हायती दिणारे, तशेंच आमचे केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री, तशेंच दक्षिण गोंयचे आदले खासदार, या काँग्रेस पक्षाचे आदले अध्यक्ष श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, इतर सगळे पदाधिकारी, फ्रंटल चीफ्स, आमचे सगळे सेलाचे चेअरमॅन आणि हांगा जमिल्ले सगळे गोंयभरच्यान आयिल्ले म्हजे मोगाळ भावानो आणि भयणीनो. आमच्या महिला अध्यक्षान सांगले की आज जे आमी हांगा उलोवपी उलयतात
हे आज आम्ही काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून उलयना. आज हांव तुमच्या मुखार गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून उलयना, पूण ह्या धर्तेर जन्माक आयिल्लो कुडचडेच्या गांवांत थंय ल्हानाचो व्हड जाल्लो तुमचे सगळ्यांचे दुःख, तुमचे स्ट्रगल आणि तुमच्यो ड्रीम्स ज्यो म्हाका समजता, हो तुमच्या भितरलो तुमचो एक भाव. आयची गोंयची परिस्थिती, ह्या देशाची परिस्थिती आमचे सगळे उलोवपी उलोवन तुमच्या मुखार तांणी दवरला. पूण आज जर आमी पळयत जाल्यार खंय तरी आमचे गोंय हे रक्तबंबाळ जालें. खंय तरी आज इकनॉमिक वुंड्स, ह्या सरकारान जे आमकां आश्वासनां दिल्लीं की तुमचो विकास जातलो, विकसीत जातलें, ते जर पळयत जाल्यार आमकां मेळ्ळा कितें? फक्त डिव्हिजन, ह्या गोंय राज्याचें डेवास्टेशन आनी डिस्पेर. हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार हे अग्री जातलो. आज आमी हांगा सगळे बाब एल्टनान उल्लेख केलो की जेन्ना आमी ठरयलें की ही सभा जावची, हे अभियान जावचें, तेन्ना ताणें सांगलें की लोक हाडपाची गरज ना, फक्त आमी उलो मारया की आज गोंयचे प्रश्न, गोंयचे मुद्दे आज खंय तरी ह्या सरकारान गोंयकारांक फोंडान घातल्या. एक उलो मारया आनी पळय गोंयकार येतले. आनी आज जर पळयले जाल्यार काणकोण ते पेडणे ते केपें ते कुडचडे ते सांगेचे म्हाका लोक दिसता, फोंडे, वाळपय, पोरये, मांद्रे, पेडण्या, सगळ्या गोंयच्या वाठारांतल्यान आज लोक हांगा आयिल्लो आसा. सो हे कितें दाखोवन दिता की आज हांगा आमी रागान येवना, पूण ह्या गोंयचेर आमचो मोग आसा म्हणून आज आमी हांगा सगळे जमा जाल्यात. आमी आज जमा जाल्यात कित्याक हो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हो आज धोक्यान आसा. आज जेन्ना संविधान धोक्यान आसा तेन्ना गोंय सुद्धा आज धोक्यान आसा. हे धोक्यान कशें आसा? आमचे गोंयचे युवा अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेशान सांगले की आज युवा पिढी तळमळटा अक्षरशः जॉबाक. आज गोंयच्या जनतेक जॉब जाय, पूण हे प्रमोद सावंताचे सरकार आमकां ड्रग्स दिता. आमची महिला अध्यक्षा उलयली कशा पद्दतीन आज महिलाचेर अत्याचार जाता. आज महिला आमच्यो भयणी ह्यो आज सक्षम जावपाक सोदतात, पूण आज खंय तरी तांच्या मनान एक भय निर्माण केला ह्या भारतीय जनता पार्टीन. गोंय राज्याचे शेतकरी, मोरेना हांव पळयतालो, खंय तरी हात दाखयतालो, ताच्या वाठारान आज चड शेतकरी, आज शेतकरी ह्या सरकारान शेतकऱ्यांक काबार केला. हांव येदोळ आयलो तेन्ना म्हाका ते संजीवनी कारखान्यांतले म्हाका काही शेतकार मेळ्ळे. वायट दिसता तांकां पळोवन की ती संजीवनी शुगर कारखानो सुद्धा ह्या प्रमोद सावंतान काबार केलो. आज पिळगांवचे शेतकरी आसतले, सारमानचे जे शेतकरी आसतले, आज शेतकरी आपल्या हक्काक, आपल्या अधिकाराक तळमळटा. बाब युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोंयचे जागे, जमनी, भाटां, बेसां, दोंगर ह्या सरकारान काबार केल्यात आणि ती सत्य परिस्थिती आसा. ताणें सांगलें की आयचो जो कॅप्टन आसा, आमचो कॅप्टन न्ही, ह्या सरकाराचो जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेन्ना हो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना 16B आयिल्ले. हांव आज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक गोंयकारांक हे क्लियर करपाक सोदता की हे जागे, जमनी कन्वर्शनां ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारा भितर जाली. ताच्या उपरांत आनी एक मंत्री आयलो, ताणें 17(2) हाडलें. जे गोंयचे प्रेमी, जे गोंय राखपाक सोदतात, ते कोर्टान जेन्ना गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की 17(2) बॅकफायर जातले, तेन्ना 39A हाडले. आणि आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें की गोंय राज्याचो चीफ सेक्रेटरीन सुद्धा इल्लीगल पद्दतीन आपले जागे कन्वर्ट केले. आणि कितें कन्वर्ट केले? एक शेत कन्वर्ट केले, जाका CRZूय लागताले, ज्या प्रॉपर्टीन मॅनग्रुव्ज आशिल्ले,
पूण आमी पळयलें की ती केस दामपाक लागून त्या चीफ सेक्रेटरीक सुद्दां ह्या सरकारान हांगाच्यान दुसऱ्या राज्यान धाडलो. आज एल्टनान उल्लेख केलो, म्हाका दिसता युरी आलेमान उल्लेख केलो की आज गोंयान एक्सिडंट इतल्या प्रमाणात वाडल्या की आज 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आज ज्यो बेसिक एम्युनिटीज आसात, ज्या संविधाना भितर जो आमचो अधिकार आसा की बेसिक एम्युनिटी आसतली, लायट आसतले, उदक आसतले, मेडिकल फेसिलिटी आसतल्यो, ह्यो आमकां मेळना. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा अंडर तांणी एक प्रोग्राम जाहीर केलो, हर घर जल. आज वाईट परिस्थिती, आज लोकांक नळ हा पूण त्या नळान आज उदक ना. तुम्ही अग्री जाता आसतले. आज इलेक्ट्रिसिटी आमकां सारकी पावना. इलेक्ट्रिसिटीचे जर तर एक म्हयनो जर आमी बील भरना जाल्यार 15 दिसांनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कापपाक हे ऑफिसर थंय हाजीर असतात. पूण हे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे, ज्यांनी करोडांनी रुपया भरूंक ना, तांचे इलेक्ट्रिसिटी कापपाक हांकां दम ना. वो सरकार आणि ताचे शासन हे फेल जाले ना. वो आमच्या गोंयच्या आत्मेचो धोका जाल्लो आसा. याद करात 2011 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर पुराय गोंयभर भोंवलो. ताणें 3 मुद्दे उठयले आणि तातूंतलो एक मुद्दो म्हणटा तो गोंयच्यो जमनी आशिल्ल्यो. ताणें सांगलें की काँग्रेस पक्षान रिजनल प्लॅन हाडला आणि गोंयचे जागे कन्वर्ट केले. 10 करोड स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट केलो म्हणून ताणें गोंयकारांक अक्षरशः फटयले. ताणें सांगलें 35,000 करोडाचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून. खंय गेले ते 35,000 कोटी? आज 13 वर्सां जाली ह्या सरकारान गोंयकारांक अक्षरशः फटयल्या. याद करा 2012 जेन्ना हे सरकार आयलें आणि जेन्ना पयले तांचे सेशन जालें, त्या पयल्या सेशनान मनोहर पर्रीकरान यू टर्न मारून सांगलें की 35,000 न्ही, ते 2,000 कोटी म्हणून. आणि बाब दोतोरान उल्लेख केलो काल्लूस आल्वारिसान की आता देवाकडे उलयले आणि ते मायनिंग स्कॅम बंद जाले म्हणून. सत्य ते. कित्याक ह्या सरकारान आता एक बोगस रिपोर्ट केला आणि 35,000 करोड रुपये 350 करोडाचेर हाडल्यात. ते 350 करोडातले अजून मेरेन 200 करोड आनी फारीक करूं ना. कित्याक हे सरकार तांचेर कारवाई करना? आज म्हाका दिसता आझाद मैदानांतल्यान आमी सगळ्यांनी आमचो आवाज, बाबू युरी आलेमान उल्लेख केलो गोंयचो आवाज, जसो आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हाका दिसता गोंयचे प्रश्न, गोंयचे इश्यू पार्लमेंटान जसो रेज करता, तशें आज आमकां सगळ्यांक एक जावन मोठ्यान आमकां एक आवाज उठोवचो पडटलो आणि क्लियर आवाज उठोवचो पडटलो की आज गोंयची जनता उलयतली आणि फाल्यां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार बदलतले. हांव म्हज्या भाशणांत मातसो इल्लो उल्लेख करता. जेन्ना आमचे AICCचे इन्चार्ज जेन्ना गोंयान आयले, जेन्ना हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो, एक्चुअली आमचो प्रोटेस्ट 23 तारखेक आशिल्लो, पूण ताज्या उपरांत आमचे फ्रांसीस पोप हांचे ध्यान जालें आनी आमकां हो मुखार वचचो पडलो. सो आमचे इन्चार्ज हांगा बसल्यात, तांणी एक कमिटी काडली. त्या कमिटीन आमी काही आमचे मेंबर नेमले आणि ताका चेअरमॅन आमी आमचो खासदार दक्षिण गोंयचो केलो. हांव मना काळजांतल्यान त्या पुराय कमिटीचे आनी टिमीचे धन्यवाद करता की तांणी फॉलोअप करून तांणी हो कार्यक्रम बऱ्या पद्दतीन घडोवन हाडलो. पूण मजा अशी की आतां चेअरमॅन थंयच्यान सांगता टायम जालो बंद कर. कॅप्टन 2 मिनटांन सोंपयता. पूण आज म्हाका दिसता गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा, जे बाब काल्लूस परेरा आल्वारिसान मुखार हाडले, बाब आमचो बाब एल्टनान तुमच्या मुखार दवरले, आणि खास करून गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी जो आमी पळयलो की असेंब्लीन ह्या सरकाराक कसो फाटल्यान घालता आणि हे 3 आमदार ह्या 33 आमदाराक कशे फाटल्यान घालतात, त्या स्फूर्तीन तांणी आज हांगा तुमकां सगळ्यांक एड्रेस केल्ले आसा. सगळे उलयतात की 2022 आम
आमचे हांगा आदले अध्यक्ष बसल्या बाब गिरीश चोडणकर जे CWCचे मेंबर असत आणि त्या वेळावेलो काळ याद करत एक आमदार आशिल्लो काँग्रेस पक्षा कडेन आणि तांणी एक आमदारा वयल्यान 11 आमदार 2022 गोंयकारांनी निवडून दिले पूण तातूंतले 8 गद्दार जांणी ह्या पार्टेचो विश्वासघात केलो जांणी ह्या तांच्या जे मतदार आशिल्ले तांच्या फाटल्यान सुरो ओकून ते त्या सायडीन गेले कोण पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो म्हणटा कोण देवा कडेन उलयता कोण मायनिंग स्कॅम कोण आनी कसलो स्कॅम कोणाचेर ईडी नोटीसी पूण म्हाका दिसता आमचे 3 आमदार हे 33 भारी पडले सारखे काय ना आमी खरें म्हणलें मोठ्यान तांकां ह्या 3 जाणांक टाळयो मारपाक जाय की आमी प्रत्येक असेंब्ली सेशनान पळयता हांव जाणा एज अ अध्यक्ष हांव जाणा कितलो प्रेशर आसता पूण ते कसलोच दबावाच्या अंडर येना आसतना आमी प्रत्येक विषय घेतिल्ले आसा रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे आणि तुमच्या सगळ्यांकडे विनंती आसा तुम्ही भिवू नाका तुमचो कसलोय प्रश्न फ्रॉम काणकोण टू पेडणे जर आसत जाल्यार तुम्ही हाडा हांव तुमकां गॅरंटेन आनी खात्रेन सांगता की आमचे 3 आमदार आणि आमचो 1 खासदार हे पुराय 4 लोक पुराय गोंयचे प्रश्न गोंयकारांचे प्रश्न मुखार हाडटले हातून मातूय दुबाव ना म्हाका दिसता आतां मातशें कट शॉर्ट करता बिकॉज आमी आमची सेक्रेटरी इन्चार्ज आमचे CWCचे मेंबर तशेंच आमचे इन्चार्ज हांचे आमी मार्गदर्शन आयकपाक जाय तांचे विचार आयकपाक जाय पूण म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन गोंय काबार जाता गोंय नश्ट जाता आज प्रत्येक गोंयांत ती स्टोरी आसा आज प्रायस रायज आसतलो एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट दलित आमचे महिला अध्यक्षान सांगले ही थोडक्यान सांगता पेडणे जाल्ली खबर 14 एप्रिलाक आंबेडकर जयंती आशिल्ली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जांणी आमकां प्रोटेक्शन दिले ह्या संविधाना अंडर जांणी प्रत्येक वर्गातले लोक ह्या देशातले तांकां कशें राखून दवरप हे जे संविधान जे बरयले तांच्या जयंती दिसा पेडणेच्या गांवांत एका 17 वर्साच्या चलयेचेर बलात्काराचो अटेम्प्ट जाता आणि हे प्रमोद सावंताचे सरकार कसलोच ताचेर एक्शन घेना जेन्ना 3 दीस जेन्ना गेले आणि जेन्ना पुराय पेडणा तालुका जेन्ना उठले तेन्ना 4 दिसांनी ताचेर एक्शन जाता 4 दिसांनी तो अरेस्ट जाता हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता की हे जे सरकार नरेंद्र मोदीचे केंद्रान आणि राज्यान प्रमोद सावंताचे जे सरकार आसा ते ह्या बारीक समाजाच्या लोकां खातीर ना आज गॅस सिलिंडर आसतलो आज इतर बाकीचे कडधान्य आसतले हे सगळे वाडत आसा आज गोंयचे जागे बाबू युरी आलेमान उल्लेख केलो की 1600 करोड रुपयाचो 1600 करोड रुपयाचो इल्लीगल पेपर करून जागे हांगा विकतात जाग्याचो स्कॅम जाता आणि ह्या सरकाराक कांयच खबर ना SIT न्हिदल्या हे गोंय आमच्या स्वर्गेस जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले जांणी ह्या गोंयाक लागून स्वातंत्र्य मेळपा खातीर जांणी आपले जीव दिलो आपले लायफ सॅक्रिफायस केले हे पळोवपाक लागून इज दीस द गोवा वी वॉन्टेड आज या संविधाना भितर जे बरयल्ले आसा 3 गोष्टी की भाईचारा स्वतंत्र आणि न्याय हे प्रत्येक मनशाक मेळपाक जाय हो आमकां मेळटा हो म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आमी विचार करचो पडटलो आज गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा आमी आज पळयतात की आज एक सामान्य मनशाक जर तर रक्षा दितले कोण दितले हे पुलीसवाले आमचे भाव जे आज सगळे चारे वटेच्यान आमचे आज हांगा प्रोटेक्शन करता भितर हे गोंयकारांक प्रोटेक्शन दितले न्ही आज परिस्थिती अशी जाल्या की हेच पुलीसवाल्यांक धरता पयर आमी पळयले कोंकण रेल्वेच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक पुलिसूच धरता ब्रायब घेता आसतना हे कसले प्रमोद सावंताचे सरकार जातून पुलिसूच पुलिसाक धरता बाब युरी आलेमान सांगले की 4.3 kg हाचे कोकेन मेळटा जाचे व्हॅल्यू 43 करोड ताज्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं आमी पळयले 11 करोडाचो गांजा मेळटा म्हणल्यार इन स्पॅन ऑफ 1 मंथ
50 करोडाचे ड्रग्ज गोंयांत सापडटा म्हळ्यार तुम्ही चिंतात की आज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला. आज वो एटॅक हे गोंय राज्याचेर, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या भविश्याचेर आसा. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन आमकां प्रॉमिस करता की इक्वॅलिटी आसतली, कांय डिस्क्रिमिनेशन आसचें ना, म्हळ्यार समानताय आसतली म्हणून ती आज ना. लिबर्टी आसतली, नो फियर अशें आमकां आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता, म्हळ्यार आमकां स्वातंत्र्यता आसतली ती आज उरलेली ना. आमकां जस्टीस मेळटलो म्हणून आमचें संविधान सांगता, पूण आज आमकां न्याय मेळना. फटर्निटी म्हणल्यार नो डिव्हिजन, भाईचारान रावतले, हें आज उरलेलें ना. वायट दिसता. काल हांव तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पळयतालो, म्हापश्यान एक कार्यक्रम जालो, कोणे तरी उल्लेख केलो, जालो कॅप्टन अर्द मिनटान सोंपयता, कोणे तरी उल्लेख केलो, म्हाका दिसता बाब एल्टनान काय युरीन उल्लेख केलो की मुख्यमंत्र्यान भाशण दिलें की प्रधानमंत्री जो आसा पळय तो पाकिस्तानाक बुद्ध शिकयतलो आनी कारवाई करतलो आनी एक्शन घेतलो. आता तुम्ही हांगा जे सगळे जमले आनी जे सगळे गोंयकार जे आयकतात, तुमकां हांव एक प्रश्न विचारता. गोवा वॉज नोन फॉर भाईचारा, गोवा इज नोन फॉर पीस, गोवा इज नोन एज अ लव्हिंग स्टेट, येस ऑर नो? काल म्हापशेच्या गांवांत आमी पळयले ह्या प्रमोद सावंताच्या मुख्यमंत्र्याचो रायट हँड मनीस जो बजरंग दलाचो गोंयचो चीफ आसा, तो थंय वचून लोकांक भडकयता आनी सांगता आता तलवाऱ्यो काडपाचो टायम आयला म्हणून. कसल्यो तलवाऱ्यो तुम्ही काडपाक सोदता? पहलगामाक जो अटॅक जालो, आमचे लिडर, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन आयले, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभेचे तशेंच आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभेचे, आमी थंय गेले. आमच्या लिडरांनी सांगले की आमचो तेको सरकाराक आसतलो, तुम्ही कितें आसा ती एक्शन घ्या. पळयता जाल्यार ते प्रधानमंत्रीच ना, तो बिहाराक वता रॅलीक. म्हणजे तुम्ही विचार करात की ह्या देशान टेररिझम ज्यांनी मनशाचो कत्ल केलो, 28 लोक मेले, येदी व्हडली घटना जाता आनी थंय प्रधानमंत्री येना. आणि वो मुख्यमंत्री सांगता की प्रधानमंत्री एक्शन घेतलो, पयलीं त्या बजरंग दलवाराचेर एक्शन घे. तो कसो गोंयकारांक बडयता, तो कसल्यो तलवारी काडपाचो उलयता. आमी गोंयकार हे भाईचारान रावपी आमी गोंयकार. पयलीं तुजे पुलीस डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें पळय. तुजे पुलिसाकूच धरतात. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की एक्सायज जो इन्स्पेक्टर आशिल्लो जाका दवरला की बाबा एक्सायज डिपार्टमेंटान सोरो कितलो येता, कितलो वता, ते पळोवपाक दवरला. हो व्हरून कर्नाटकाक सोरो विकता. असले हे प्रमोद सावंताचे सरकार. सो आज टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जाल्ली आसा. 4 दीस पयलीं आमी पळयलें की एक दोतोर एका नर्सीचेर रेप करता. म्हळ्यार तुमी आज विचार करात की आज गोंयान नर्स सुद्धा सेफ ना. जी नर्स जेन्ना एक्सिडेंट जाता, जेन्ना एक मनीस हॉस्पिटलान वता, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डंट मनीस असता ती नर्स असता, ती सुद्धा आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सेफ ना. म्हाका दिसता आयची ही गोंयची परिस्थिती ह्या सरकारान आनी ह्या मुख्यमंत्र्यांची केल्या की हांकां कसलोच अधिकार ना आनी कंटिन्यू करपाचें. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावपाक जाय. हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे गोंय चलोवपाक जायना. तुम्ही गोंयकारांक काबार केले अक्षरशः. अरे गोंय म्हणटा ते एक इमोशन, गोवा म्हणटा ती एक लेगसी आणि गोंय म्हणटा ती एक आयडेंटिटी. आज तू देशान जगान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान वच, गोंयकार म्हणून आमची आयडेंटिटी आसा ती आमची मातृभाषा कोंकणी. आणि तिका स्थान कोणे दिले? काँग्रेस पक्षान दिले. जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की कर्नाटकाचो अनंत कुमार हेगडे हाणें एक भाष्य केल्लें की जर आमचे 400 जर खासदार आयले जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले म्हणून. आणि ताज्या उपरांत एक मोहीम चालू जाली. ह्या बीजेपीचे लोक गोंयकारांक फटोवपाक लागले की काँग्रेस पक्षान कॉन्स्टिट्यूशनान अमेंडमेंटां हाडली म्हणून. हाडली अमेंडमेंटां, गर्व आसा आमकां. वो मुख्यमंत्री जो शाखान शिकून आयला, जाका गोंयचे हिस्ट्री खबर ना, तो सदांच उलयता गोंयांक 14 वर्सां लेट लिबरेशन मेळ्ळें म्हणून. कित्याक तुजी लायकी ना वर्ल्ड लिडर जावपाची. त्या वेळाचेर वर्ल्ड सिच्युएशन कितें आशिल्लें
हे तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सारख्या खबर आशिल्ले. म्हाका दिसता बाब अमरनाथ त्या सायडींच्यान आतां रागान पळोवपाक लागला. सो आज आमी जे हांगा जमल्यात ते आमी सोपूत घेवया की ज्या पद्धतीन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमचो गोंयचो जो आमचो सोल जो आत्मो आशिल्लो पयलीं तो आज खंय तरी धोक्यान आयिल्लो आसा. ह्या आझाद मैदानाच्या पवित्र स्थाना वयल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की गोवा डिजर्व्स बेटर. गोवा विल रायज अँड गोवा विल सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. Reclaim Goa. Let's protect our constitution. Let's fight. Let's win. Jai Hind. Jai Goa. गिरीश चोडणकर फक्त 2 मिनिटां उलयतले आणि त्याच्यानंतर आमचे 2 मान्यवर आसा. शेवटची 10 मिनिटां गोंया खातीर, देशा खातीर. आमचे इंचार्ज ठाकरे साहब, मॅडम अंजलीजी, बाब अमित, बाब युरी, बाब एल्टन, बाब कार्लोस आणि ह्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचो चेअरमॅन जेणे सगळ्यांक एक केले, बाब कॅप्टन विरियाडू. हांव चड मिनटां घेयना कारण ऑलरेडी खूब लेट जाल्लो आसा. ही आमची एक नॅशनल प्रोग्राम. देशभर प्रत्येक राज्यान पहिले म्हणजे स्टेट लेवलाचेर कन्व्हेन्शन, त्याच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आणि त्याच्या नंतर ब्लॉक लेवलाचेर आणि त्याच्या नंतर प्रत्येक घरान मोदी सरकार आणि बीजेपी कशें कॉन्स्टिट्यूशन वाट लागता आणि ते कॉन्स्टिट्यूशन वाट लागल्यान आमची इकॉनॉमी कशी काबार करता, आमचे फ्युचर कशें काबार जाता, आमचे यूथ कशें काबार जाता हेची जागृताय करपाक देशभर ही मोहिमा सद्याक चालू आसा. आमच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्यूशनान वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन आसात त्यो सगळे इन्स्टिट्यूशन आयज ते डिस्ट्रॉय करपाक लागल्यात, विकन करपाक लागल्यात. ती जावं ज्युडिशरी, ती जावं मिडिया, ती जावं ईडी, ती जावं सीबीआय, इन्कम टॅक्स आणि हे सगळे धरून. आणि राहुल गांधीक वेगळे वेगळे तरेन ते त्रास करीत आसात. ईडी यूज करतात ज्या मॅटराक कांयच ना. जो नॅशनल हेरल्ड फ्रीडम मुवमेंटाक यूज केल्लो त्या नॅशनल हेरल्डाक सेव्ह करपाक, त्यांचे एम्प्लॉईजांक सेव्ह करपाक जे पयशे ट्रान्सफर केल्ले काँग्रेस पार्टीन, हो एकूच मुद्दो घेवन ते राहुल गांधीच्या फाटल्यान लागलेले आसा ईडी केस. पूण राहुल गांधी हो भिवपाचो ना, कारण राहुल गांधी हो सत्याची फायट करता, राहुल गांधी हो ट्रुथाची फायट करता आणि त्या खातीर म्हाका दिसता देशाची जनता आज राहुल गांधीची जे फायट करता त्या फायटीच्या फाटल्यान आसा. आमकां खबर आसा ह्या हितूंतल्यान तेणी कंप्लीट डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आणि जे बीजेपीचे RSS जो विंग आसा जे म्हणटा आमी देशभक्त, तांकां 50 वर्सां लागली. आमचो जो तिरंगा, आमकां प्रत्येकाक अभिमान दिसता त्या तिरंगाचो. आणि हे थोडे बीजेपीचे बेगडी राष्ट्रभक्ती करपाचे लोक जे आसात तांकां सुद्दां केन्ना हिम्मत जाली ना RSSक जा बीजेपीक विचारपाक की तुमच्या नागपूरच्या हेडक्वॉर्टराक नॅशनल तिरंगा झेंडो फडकोवपाक तुमकां 50 वर्सां लागली कित्याक काय म्हणून. कारण हे कॉन्स्टिट्यूशनाक बिलीव करनात, हे आमच्या तिरंगाक ते बिलीव करनात आणि ते आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक बिलीव करनात. आणि त्या खातीर 2001 26 जानेवारीक पयले पावट 1947 आमकां फ्रीडम मेळ्ळें आणि प्रत्येक जाण अभिमानान आमी आमचो तिरंगा आमी यूज केलो. आणि ह्यातूंतल्यान दिसता की यांची जी राष्ट्रप्रेम आसा, राष्ट्रभक्ती आसा ती बेगडी. नाजाल्यार प्रत्येक इलेक्शनाच्या पयलींच टेररिझम हल्लो कित्याक जाता? हेचे पयलीं युपीक जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन आशिल्ली तेन्ना असोच टेररिझम हल्लो जाल्लो. आता बिहाराक इलेक्शन आसा, आता परत टेररिझम हल्लो जाल्लो आसा. आमी सांगलेले की ह्या हल्ल्याचे आमी देशा बरोबर रावतले. पूण हे प्रत्येक जाणाचे जे राजकारण आनी हे जे चल्लां ते म्हाका दिसता तांकां एक्सपोज करपाची गरज आसा. ईडीच्यो जवळ जवळ 5297 केसीस त्यांनी रजिस्टर केल्यो. 5297 केसीस रजिस्टर केले जाल्यार तितूंतले कमीत कमी 50% तरी कन्विक्ट जावपाक जाय आशिल्ल्यो, ट्रायल जावपाक जाय आशिल्ली. जवळ हितूंतल्यो फक्त 43 केसीस, 5297तल्यो फक्त 43 केसीस फक्त ट्रायल जाल्ली आसात. कन्विक्शन रेट तर सामको निग्लिजिबल आसा, 5 काय 6 केसीस कितें. म्हणजे हाचो अर्थ ईडी हे कॉन्स्टिट्यूशनाचे ऑथॉरिटी हे मिसयूज करून लोकांक काबार करतात. गेल्या
ही कॉन्स्टिट्युशनल डिस्ट्रॉय करून आनी केलें कितें गेल्या 2014 साकून 100% पेट्रोलाची एक्सायज ड्युटी वाडयली, 343% डिझेलाचेर एक्सायज ड्युटी वाडयली. हाचेर लुकसाण सामान्य मनशाक जाता. डॉलर जो आमच्या टायमार 58 रुपया आशिल्लो, हेणी कॉन्स्टिट्युशन काबार करून तो आतां 86 पावल्लो आसा. इकॉनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट 45%चेर पावयल्लें आसा. ग्रॅज्युएट हितूंतले जवळ 29% अनएम्प्लॉयड आसा. आमचे जे टॉप 1% जे लोक आसात तेंचे कडेन जवळ 40% देशाचे इन्कम त्या लोकां कडेन आसा. म्हणजे आमचे गरीब आसात ते आनी गरीब जायत आसात. प्रायम मिनिस्टरान 2 कोटी जॉब प्रॉमिस केल्ले, आयज जवळ 13-14 वर्सां दिली. आनी ह्या भायर ह्या हेचेर जे हेणी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जावं बाकीचे इश्यूज हाडून ज्या तरेन आमचे कॉन्स्टिट्युशन आनी आमचे इकॉनॉमी ज्या तरेन तेणी काबार केल्ली आसा, म्हाका दिसता लोकांक भितर जागृताय जावपाची गरज आसा. हांव एक सांगलेलें 2-4 मिनटां भितर काबार करता म्हणून म्हाका हांगा आपोवन 2 उतर उलोवपाक दिले उपरांत धन्यवाद दिता आनी परत एकदां हे कमिटीचे चेअरमॅन बाब कॅप्टन हांचे हांव अभिनंदन करता. अंजली ताई निंबाळकर हांकां की तांच्यांनी ह्या वेळार ह्या विशयाचेर लोकांक मार्गदर्शन करचें. सर्वांना नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार. आज हम लोग यहाँ पे संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए आए हैं और इस रैली का आयोजन गोवा कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से जो कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन हमारे कैप्टन थे रादर, आज सबसे पहले वो टीम का, वो चेयरमैन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है और जो आज मेहनत जो ये गोवा के सारे लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, ये संविधान के लिए आए हैं और इसे संबोधित करते हुए आज इस रैली में उपस्थित हमारे कांग्रेस प्रदेश के कमेटी के अध्यक्ष श्री अमित पाटकर जी, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री यूरे आलेमो जी, मेरे मार्गदर्शक बोला तो गलत नहीं होगा, हमारे सभी के, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा मार्गदर्शक और एआईसीसी के इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी, एमएलए कार्लोस जी, आल्टन जी, एक्स एमपी श्री सार्डिना जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर और गोवा प्रदेश के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडनकर जी, शेख जी, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष, महिला, एनएसयूआई, यूथ, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, सभी सेल के, मीडिया सेल, सभी के अध्यक्ष, कमिटी, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं हमारी गोवा की मीडिया को भी देना चाहती हूँ. हमारी तरफ से, एआईसीसी की तरफ से आपका स्वागत भी करती हूँ कि पिछले 2 घंटे से आप सच्चाई और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए आपका भी बहुत 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 धन्यवाद. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस यही बात बताने आई हूँ. जो मेरा ये लीडर है, जो मेरी पूरे भारत देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था, मणिपुर से मुंबई तक चला था, भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 4000 किलोमीटर चलते हुए अखंड भारत एक इस मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी ने बनाया था. लेकिन आज पिछले 2-3 दिन में जो पहलगाम में अटैक हुआ, मुझे लगा पूरा देश देशद्रोहियों के अगेंस्ट खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ बीजेपी के मीडिया सेल और बीजेपी वालों ने उसको रंग देना चालू किया. हिंदू बोला,
मुस्लिम बोला, ये अटैक किया है मुसलमानों पे बोला। मैं उन्हीं सभी मीडिया भाइयों को और बीजेपी के लोगों को बताना चाहती हूं, आज हम ये रैली कर रहे हैं इसीलिए, ये बताने के लिए सब लोगों को कि टेररिज्म का कोई रंग नहीं होता है, टेररिज्म का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। जो टेररिस्ट होते हैं वो देशद्रोही है और आज देशद्रोही के अगेंस्ट हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज उसी पहलगाम अटैक में आप सब लोगों ने देखा होगा, एक हिंदू ने अपना पति गंवाया, एक मुस्लिम माँ ने अपना बेटा गंवाया। वहां पे कोई जात थी, कोई धर्म था। आज वहां पे कितने सारे मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों को आश्रय देकर उनको खाना पीना बड़ी सेफली रखा था। लेकिन ये सब करते हुए आज बीजेपी को दिखता क्या है? तो बस रंग दिखता है। तो इस जाति धर्म की लड़ाई से ऊपर उठ के हमारा ये आज संविधान जो है वो आज बचाने की जरूरत है। और इस संविधान को हम दिल में ही नहीं, दिमाग में ही नहीं, पूरे दिन में 24 घंटे लेके चलते हैं। और इसीलिए हमारे नेता के साथ हम पूरे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, ना किसी एक जाति या धर्म के लिए। और इसीलिए आज मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, एससी हो, एसटी हो, सबसे बड़ा हिंदू हो, कोई भी हो, सब इकट्ठा आज आके यहाँ पे संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज जरूरत है ऐसे बीजेपी लोगों को दिखाने की की आज संविधान के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। आणि आज जेव्हा गॅसचे प्राइसेस वाढलेले आहेत, जेव्हा सगळीकडे लोक महागाईने मरतायत, तेव्हा इथे असलेल्या बीजेपीच्या सरकारला दिसतंय काय? तर फक्त ड्रग्ज दिसतायत, फक्त जात दिसतीये, धर्म दिसतंय, लोकांना जॉब्स नाहीये तिथे, युवक रस्त्यावरती। आज सगळ्या भाषणामध्ये एमएलएसनी सांगितलं, आज युवा रस्त्यावरती फिरतायत का? तर हॉटेल्सचं रिसेशन, आम्ही नाही बोलत आहे, त्यांचाच आमदार बोलला होता काल परवाच्या पेपरमध्ये मी वाचलं, मायकल लोबो नावाचं। रिसेशन आलेलं आहे। हे रिसेशन सगळं चालत असताना सुद्धा आज बीजेपीवर मुद्दे काय आहेत? तर जात आणि धर्म हे सोडल्यास दुसरा कुठलाही मुद्दा नाहीये। आणि म्हणूनच आज संविधान वाचवायची काळाची गरज आहे। आणि म्हणूनच आज या महंगाई के विरुद्ध में आज हम ये संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत सच्ची बोलूं, आज बहुत खुशी हुई है कि आज सब लोग नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरा गोवा यहाँ पे आया है। आज मुझे लगता है बीजेपी आज की ये रैली देख के डर गई होगी और पक्के से कल से अंबेडकर के बारे में वो भी बात करना जरूर चालू करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और इसीलिए कहते हुए मैं एक ही बात कहकर खत्म करना चाहती हूँ, जब भी बीजेपी डरती है सीबीआई को आगे करती है, जब भी बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है, जब भी बीजेपी डरती है आईटी को आगे करती है, जब भी बीजेपी डरती है जात धर्म को आगे करती है। लेकिन हमारा ये जो लीडर है, जो ये राहुल गांधी है, जो कहता है डरो मत, और जो इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं, आज इतने सारे मोहब्बत की दुकान के लिए, इस संविधान के लिए आए हुए सभी गोवंश को मेरी तरफ से धन्यवाद कहते हुए मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करती हूँ। और बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये अपना संरक्षक है, कांग्रेस पार्टी हमारी रक्षा करने के लिए है। आपको सभी को, गोवा के सभी को, लोगों को बस इतनी विनती है, आप इस पे विश्वास रखिए। ये जो विश्वास आपको दिलाएगा, ये जो आपके दुख दर्द को कम करने का काम करेगा, कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती है। एक कांग्रेस ही है और एक ये संविधान ही है जो हम सबके जिंदा रहने का एक कारण है। और इसके आगे जाके यही गोवा को हम सबको देना है, बस एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, बस जिंदगी भर के लिए, गोवा सुधारने के लिए, गोवा के भविष्य के लिए, गोवा के बच्चों के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जरूर खोलेंगे। इतना कह के मैं अपने शब्द यहीं पे खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।
गोंया खातीरचे प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे. कार्यावळीची सांगता राष्ट्रगीतान जातली आणि शेवटाक एक प्रतिकात्मक फेरी जातली. त्यांना सगळ्यांनी ह्या फेरयेक वांटेकार जावचे. जे आडेकडेक आसा त्यांच्यानी मुखार रावचे. राष्ट्रगीता खातीर सगळ्यांनी स्टेजीच्या मुखार येवचे. आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या संविधान रॅलीला उपस्थित या ठिकाणी उपस्थित असलेले सन्माननीय गोव्याचे काँग्रेसचे सन्माननीय अध्यक्ष, CLP लीडर्स, आमचे मित्र आणि तामिळनाडूचे इंचार्ज गिरीजी, आमच्या सहयोगी प्रभारी निंबाळकर